तितून अशें घातला अंडर रूल 38 म्हणटा आमी दिवपाक शकना डिटेल. केन्नाचो प्रश्न? फाल्यांचो. तूं फाल्यां काड न्ही. ना स्पीकर सर दुसरे अनस्टार आसा कित्याक चालू आसा स्पीकर सर अनस्टार एलिक्यू स्पीकर अनस्टार एलिक्यू नंबर 127 134 ह्या दोन्ही क्वेश्चन एक क्वेश्चन आसलो टीसीपी क्लियरन्स गिवन इन शिरगांव विलेज. आता आमच्या विलेजीन क्लियरन्स दिला म्हणून स्पीकर सर सगळे सबज्युडिस करपाक शकता. फंक्शनिंग ऑफ बोर्ड सद्या सेम फंक्शनिंग ऑफ टीसीपी बोर्ड होय सबज्युडिस म्हणून दिला. सर व्हॉट डिपार्टमेंट खंयच्या डिपार्टमेंटाचो? टीसीपी डिपार्टमेंट टीसीपी डिपार्टमेंट जालें. आन्सर स्पीकर सर व्हॉट डिपार्टमेंट सबज्युडिस जाला. डिपार्टमेंट सबज्युडिस नाव सबज्युडिस दवरुया. डिपार्टमेंट म्हाका सांग फंक्शनिंग ऑफ टीसीपी बोर्ड स्पीकर प्रश्न फाल्यांचो ताका जाय जाल्यार रुलिंग जाय रुलिंग फंक्शनिंग ऑफ टीसीपी बोर्ड स्पीकर सर म्हाका रुलिंग जाय. म्हाका रुलिंग जाय तुमचे कडल्यान दिला. हे कितें स्पीकर सर? स्पीकर तुम्ही इन्स्ट्रक्शन दिया जर मेळवनाला आज तरी उत्तरा इन्स्ट्रक्शन दिया. तुम्ही सांगा इंस्ट्रक्शन. ओके थँक्यू. येस स्पीकर सर प्रवीण आलेकर. क्वेश्चन नंबर 1A land acquired by Goa Cricket Association. Speaker sir. Answer as per computer sheet. येस विचारत. Speaker sir, Goa government on 9 लाख स्क्वेअर मीटर खूप वर्ष झाली एक्वायर केलो आणि त्या 9 लाख स्क्वेअर मिटरान तेतून खूप बरे बरे प्रोजेक्ट हाडपाचो विचार केलो गव्हर्मेंटान. जाल्यार तेतून आयुष हॉस्पिटल आयज आमकां बऱ्यान बरें आमकां पेडणेकारांक लागून दिल्लें आसा आनी आयज आमकां तेचो बरो उपेग जाता. तशेंच गव्हर्मेंटान विचार केल्लो कितें हांगासर आमचे रविंद्र भवनूय जातलें म्हणून. ते रविंद्र भवन गव्हर्मेंटान तुवें येयलें तोय बी बरो विचार आहा कित्याक जो आमकां पेडण्या तालुक्याक लागून रविंद्र भवन एक खंय तरी मदत जाता तुवें तोय बरो विचार केलो गव्हर्मेंटान. आनी जे गव्हर्मेंटान आयज 2 लाख स्क्वेअर मिटर GCA कडेन एग्रीमेंट केल्लो म्हणल्यार 2018 की आयज ना म्हटल्यार 7 वर्सां जालीं आयज गव्हर्मेंटान खंयसरूच तेजेर कांयच भर दिल्ली ना. म्हाका दिसता गव्हर्मेंटाचो कितें विचार आसा तो गव्हर्मेंटान आयज हांगासर सांगचो. आनी आयज स्पोर्ट मिनिस्टर आमचो डायनॅमीक CM आयज तेज्या कडेन तो पोर्टफोलियो आसा तेका लागून तेणी हेजो आन्सर दिवचो. ना म्हटल्यार आयज 7 वर्सां जालीं आनी ह्या 7 वर्सां भितर तेंच्यांनी कितें केलें. त्या टायमार GCAन म्हाका दिसता सगळी तयारी केल्ली जी आमच्या पंचायतीचे धारगळे तेंच्यांनी लायसनूय हे केल्ले काडलेले कित्याक फावंडेशनाकूय ते सारके रेडी रावले. त्या टायमार गव्हर्मेंटाक जेन्ना GCAक हे दिल्लो एग्रीमेंट केल्लो तेन्ना GCAन तो सगळो सर्वे केल्लो आसतलो एक त्या टायमार कित्याक तो ग्रावंड हांगासर जावंक शकता म्हणून. पूण आजुनूय कित्याक जायना हेजो आन्सर म्हाका सरान दिवचो. तशेंच आयज फावंडेशन केन्ना घालतले आनी गोवा गव्हर्मेंट करूंक सोदता काय GCA करूंक सोदता तेय बी सांगचे. म्हाजो एक डिमांड आसलो. तीन प्रश्न विचारू शकतो. पहिले प्रश्नाचे उत्तर घ्या तुमकां. पहिले प्रश्न तुजो विचार. या पयलो प्रश्न म्हाजो आसलो कितें हो GCA ग्रावंड आतां कितलो तेंप जालो आतां 7 वर्सां जालीं एग्रीमेंट केला तो केन्ना हेजे फावंडेशन आसतलें तें मातशें सरान सांगचें. स्पीकर सर
ही टोटल एरिया त्यांनी सांगल्या त्या प्रमाणे 9,19,789 असली. लीज टू GCA 1,89,930. टोटल पेमेंट फ्रॉम GCA इट इज 19 crores रुपीज सरकाराक येवपाक जाय आशिल्ले. भितरले GCA हॅज पेड 7.50 crores आणि मागीर 1.03 crores आणि मागीर 0.96 हय जवळपास टोटल अमाउंट तेच्यांनी 9,49,31,000 तेच्यांनी पेड केले GCAन. ओके आणि 18 तांकां लीज केल्लो. लीज करता आसतना जाता तितके बेगीन हो GCAचो ग्राउंड थंयसर जावपाक जाय म्हण ताका सांगलेलें. बट 18 उपरांत आज जवळपास आता 7 वर्सां कंप्लीट जायत येयली. बट तेंच्यांनी त्या ग्राउंडाचेर अजून फावंडेशन स्टोनूय घालूंक ना आनी कांयच ना. तूं म्हणटा तशें सरकार ग्राउंड करचो ना हो तांकां दिल्लो. तेंच्यांनी ग्राउंड करपाक जाय आसलो. तेंच्यांनी ऑल द वे सगळी परमिशन तेंच्यांनी मेळोवपाचो आनी मागीर तेंच्यांनी इंटरनॅशनल ग्राउंड तो करपाचो. आता हो तेंच्यांनी गेली 7 वर्सां करूंक ना म्हणून तांकां एक शोकॉज नोटीस जी आसा ती 28/5/2024 आमी इश्यू केली की बाबा गव्हर्मेंटाची इट इज अ प्रायम प्रॉपर्टी की ज्या जाग्यार आता पयलीं थंयसर म्हणजे आता मनोहर इंटरनॅशनल एअरपोर्ट आयलो तूं म्हणटा तशें आयुष हॉस्पिटल आयलें आनी इट इज अ प्रायम प्रॉपर्टी. त्या खातीर बाय कन्सिडरींग दॅट तुम्ही जर त्यांच्या सरळ हितून म्हटलेलें आसा की क्रिकेट असोसिएशन इज अ नोटीस टू एक्सप्लेन अँड वाय द लीज इज नॉट टू बी टर्मिनेटेड एज अ सेट lease land to be not to be diverted to the account of the interaction in the failure of the Goa Cricket Association to construct the international cricket stadium. हे इतक्या प्रायम प्रॉपर्टीचेर आता थंयसर कित्याक तुमकां जर 21 वर्सां बांदपाक जर जमूंक ना जाल्यार आमी म्हणजे तुमची स्वताची वेगळी जागा तुम्ही घेतलेली आसा ना जाल्यार गव्हर्मेंट तुमकां वेगळी जागा दिवपाक शकता वेगळे कडेन. ओके ताज्या खातीर तेजो विचार करून तांकां पयली शोकॉज नोटीस जी आहा ती इश्यू केल्या. तेंच्यांनी जितकी परमिशनां मेळोवपाक जाय आसली क्रिकेट ग्राउंड करपा खातीर ती परमिशनां तेंच्यांनी अजून मेळोवंक ना आनी हो ग्राउंड करपाक सुरू करूंक ना. स्पीकर सर म्हाजो एक डिमांड आसलो कितें आमचो स्पोर्ट्स ऑथॉरिटी गोवा तेच्या कडेन एक आमचे जे आतां इतली प्रॉपर्टी आसा जाल्यार 1 लाख स्क्वेअर मिटर ती एक्वायर करून आमच्या स्पोर्ट ऑथॉरिटी कडेन दिवची आनी आमकां एक एटलांटीक ट्रॅक आमच्या क्रिकेट और फुटबॉल स्विमींग पूल बी अशें हे करून आमकां हांगासर अवेलेबल करून दिवचे हे सरकार. स्पीकर सर आता तो थंयसर आनी 1 लाख जी आहा ती एसएजीत ग्राउंड करचे म्हणटा म्हणजे GCAचो थंय उरलो तो सांगता तितूर तो आता वेगळे 1 लाख हितूर आनी एक स्विमींग पूल बांद म्हणटा इंडोर बांद म्हणटा क्रिकेट ग्राउंड अशेंच म्हणटा मरे. हय ते सोडून दुसरे म्हणटा ते हांव तुका सांगता पेडणेकरांक लागून काय लागना वेगळे पेडणेकरांक लागून तूं बांदून दिवचे. हा हय पेडणेकरांक लागून हे वेगळे पेडणेकारा खातीर. स्पीकर सर सरकाराचे स्पष्ट 9 लाख स्क्वेअर मिटर जागा आहा न्हू ती तेका लागून. स्पीकर सर तुमकां जस्ट म्हायती खातीर हांव पळय काल जस्ट स्पोर्ट्साचे क्वेश्चन्स वाचतालो तेन्ना म्हाका दिसता 153 ग्राउंड गोंयान केल्ले आहा 153 आनी ग्राउंड युटिलायज कितले जाता हार्डली 10 काय 12 ग्राउंड आहा पळय न्ही ते युटिलायज जाता बाकीचे एबंडन पडलेले आहा. तो एक आमी मारूंक ना अरे भुरग्यांक खेळपा आतां त्या खातीर सांगला सगळ्या एसोसिएशनाक एक ग्राउंड जो आहा पळय न्ही तो तांकां म्हणजे हो फॉर हॉकी हो फॉर फुटबॉल एसोसिएशना कडेन दिता तुमी मेंटेन करा म्हणून. पयर मेनकुऱ्या गेल्लो थंय ग्राउंड बेश्टो पडूं ना सगळे केला फॅसिलिटीज म्हणजे ताका टॉयलेट बाथरूम सगळे आसा. आतां दोतोर सांगता आनी एक बिचोलेन एक बांद म्हणटा तो काल बर्थडेक गेलो थंय न्ही अशें जातले. आतां 153 ग्राउंड आहा फाल्यां सकाळी 191 प्रत्येक पंचायतीक एक ग्राउंड जातलो. म्हाका जाल्यार पळय जाल्यार एक पंचायतीक 2 ग्राउंड जायत काय म्हणून. गोंयानूच आसा बाकीच्या राज्यांनी तालुक्यांनी सुद्दां असले ग्राउंड ना. तसले ग्राउंड आमच्या गोंयांत आसा. हांव पळयतालो की ते वेगळी कॉन्स्टिट्युएन्सी व्हडलें स्ट्रक्चर बांदून दवरला बीग म्हणजे ताका 15 वर्सां सोंपली आतां अजूनय भितर कांयच उपयोग जायना तेजो. हा अरे तेज्या अरे आमच्याच आता तुका व्हायट एलिफंट आनी बांदिना मागीर कळटलें तुका. तू ग्राउंड आयक आता हेणी परत ग्राउंड घेतला आता व्हायट एलिफंट नाका मरे. अरे बाबा रा आयक म्हजे ग्राउंड ओपन आहा तो भुरगे खेळोंक वताना आयक म्हजे सांगता तिके रावपाचो काय सांगता अरे आयक म्हजे स्पीकर सर बसून घ्या सर. आमचा एक घालो क्रिकेट स्टेडियमचो
बसात सगळे ऑपोजिशन लीडर युरिया लिमा बस आन्सर करू दी आन्सर करू दी सगळे बसात सगळे बसात यस क्या मारा है स्पीकर सर स्पेसिफिकली यस सर स्पीकर सर स्पेसिफिक मुखेलमंत्रीन सांगला 9 लाख जमीन तुम्ही एक्वायर केली तितूंतल्यान सांगता मला, ऐक मरे. 1,89,000 तुम्ही GCA दिली. आता after giving GCA, as I was looking at the agreement that was done, that is attached to the annexure of this particular ground. Hindu Speaker sir, intent about capacity and accountability on the part of GCA is at question mark. Maka या agreementan कसली penalty clause ना performance audit ना हो agreement केल पडे GCA कडे no clause of performance audit, no clause of any penalty. Now as you said, you pointed out very straight that the land is at the prime area. Now when the prime area आता ये ground as per your agreement 10 वर्सांमध्ये तुये हे complete करपाक जाय आशिल्लें 10 वर्सांमध्ये 8 वर्सांचे लीडर 2 वर्सांचे लीडर स्पीकर ऐक मध्ये ताजो तिसरे कंप्लीट करपाक वर्सांमध्ये गेलो आंदा मुनीस राईट हँड जॉईंट सेक्रेटरी झाला अपोजिशन लीडर बसून घे स्पीकर सर अपोजिशन लीडर बसून घे ताजो कंप्लीट करपाक दियात Yes. Praveen Alekar, last question दिजो. Opposition leader, Yuria Lima बसून घ्या. तुका allow करता बस ती. Yes, sir. Last question. Praveen Alekar, last question. Yes. आता सीएमाक विचारलेले कितें आमकां 1 लाख स्क्वेअर मिटर जागो तो एक्वायर करून दिया सर आमकां धारगळ पेडणेकरांक लागून Yuria Lima, तू परत उठता तुका लास्ट बाकी सगळं उलयता सीएमानी तुजो लास्ट चान्स आसतलो. आन्सर पहिले बाकी आम्ही एमएलए उलयतले. बसून घ्या. स्पीकर सर सीएमाक हांगासर म्हाका तेंनी हे दिवचे इन्शुअर दिवचे कितें ते आमकां पेडणेकारांक लागून करून कित्याक आयज तुमकां खबर आहा पेडण्या ही आमची लास्ट क्वेश्चन तुजो. डिमांड म्हाजो आहलो कितें आमकां पेडणेकारांक लागून अरे ताजी क्वेश्चन ताका उलोवपाक दिया मरे. प्रश्न तू म्हाका सांग तेक सांग प्रश्न काय तुका सांग न्ही तो तेक सांग स्पीकर सर तेक सांग तो प्रश्न करता. सांग येस 1 लाख स्क्वेअर मिटर एक्वायर करून आमकां पेडणेकरांक लागून एक स्पोर्ट्साक लागून हे दिवचे सर. येस स्पीकर सर आम्ही थंयसर तेका 1 लाख आमकां दिवचे न्हू तेका आम्ही थंयसर 1 लाख स्क्वेअर मिटर जागा जी आहा पळय आत्ता ग्राउंडा खातीर आनीक जागा त्या एक्वायर केल्ल्या जागेन दिवपाक शकना. तेणी दुसरो गव्हर्मेंटाची लँड तेज्या पेडण्या मतदारसंघात खंय आसा जाल्यार ती आयडेंटिफाय करची आणि ती सरकाराक कळोवची. आम्ही मागीर विचार करता. येस श्री रुजा फर्नांडीस तुका चान्स दिता Sir, no, you cannot stop me. No. You cannot stop me from asking a question to the honorable chief minister. Because sir, प्रत्येक वेळेस तू उठलो my utpagu jai. प्रत्येक वेळेस बाकी आमदार आसा मरे Because sir, very specific. I am continuing what I spoke. 10 वर्सां अग्रीमेंट आहलो 8 वर्सां काबार जाली 2 वर्सांमध्ये जोरी तोर ग्राउंड बांदिल्ला. Will the government take it back in your custody? स्पीकर सर हांवें तेकाच लागून सांगलें आमी ऑलरेडी 2024 तेका एक शोकॉज लेटर इश्यू केला. तेंच्यांनी तेजेर हें एक्सप्लेनेशन दिलां. आतां एक्सप्लेनेशन सुद्दां आसा पळय न्ही इट इज नॉट सॅटिस्फायड. तांच्यांनी म्हटलं आमी कंटिन्युअस प्रोसेस आसा आमी वेगवेगळी परमिशनां घेता बट ऑन ग्राउंड जें म्हणटा पळय न्ही थंय गेल्या उपरांत तेंचे अजून कांयच दिसना आनी प्रॅक्टिकली इफ दे आर नॉट सिरियस तो ग्राउंड करपा खातीर जाल्यार गव्हर्मेंट एका दुसरी लँड दिवपाक तयार आसा कारण ही प्रायम Very लँड simple. As per your agreement, 10 वर्साचो टेन्युअर आहा तेका 8 वर्सां जाली 2 वर्सांमध्ये ग्राउंड झाला. Will you terminate? आमी परत घेताले. येस श्री रुजा फर्नांडीस जो हो प्रश्न घाल्लेलो हा बरो
आनी आमच्या ऑनरेबल सीएमान भरपूर ग्राउंड आमच्या गोंयांत केलेले आहा आनी क्रिकेट कितें आसता क्रिकेट भुरग्यांक लायक नाही, प्रश्न विचारतो स्पेसिफिक प्रश्न जायत जाल्यार आमच्या भुरग्यांक गोंयच्या नॉर्थाच्या भुरग्यांक आनीक बऱ्याक पडटलो तसोच आतां ग्राउंड बांदलेलो आहा म्हणटात आमच्या ऑनरेबल सीएमान तो ताजो प्रश्न आता पेडण्या संदर्भात आतां ते भुरग्यांक थिंगासर शेवपाक ग्राउंड तेंकां जर जाव न्हू तो करपाचो इम्पॉर्टंट ग्राउंड बऱ्यांत बरो जागो पळोवन ऑनरेबल सीएमान तो करून तेंकां दिवचो पेमेंट चेक तुमचो म्हणटा मरे तुमच्या ग्राउंड तुका ग्राउंड दिवपाचो ठरला आमचो सर येस पेमेंट चेक बिकॉज सर इंटरनॅशनल स्टेडियम जावपाक जाय प्रत्येक गोबोन जाय एक उमेद आसा आनी स्पीकर सर आज जो सरकारान जो जागो जीसीएक दिल्लो तो जर फिजिबल ना जाल्यार दुसरो जागो जो 2015 मावळिगे हांगासर जो घेतलो तो जागो उचीत असो धरचो आनी हो जागो काडून घेवचो अशें म्हजें मत आहा स्पीकर सर तेजेर एश्युरन्स दिवचें स्पीकर सर सेवा स्पीकर सर जीसीएन ग्राउंड खंय बांदचो जीसीएचो प्रश्न आसा तो तसो सरकार आमी फक्त ताका जागो दिला तेजेर कितें आनी तो फिजिबल आसा नॉट फिजिबल आसा हो जीसीएन ठरोवपाचो आहा सरकार ताका हांगाच कर म्हणून फोर्स करूं शकना बट हांव एक गजाल सांगता तांकां जर म्हणजे बिचोले तालुक्यांत तेणी म्हटलां त्या प्रमाणे तशें पळोवंक वचत जाल्यार पेडण्या इट इज अन नाव इट इज अन डेन्स चड पॉप्युलेशन मोठ्या प्रमाणात वाडत आसा एक्टिविटी खूब मोठ्या प्रमाणात थंय इकॉनॉमिकल एक्टिविटी वाडत आसा इन फ्युचर जर ते तूं म्हटला तसो मावळिंग्या जर ते ग्राउंड करता आसत जाल्यार सरकारा कडल्यान तांकां कितें जो सपोर्ट जाय तोय सरकार दिवपाक तयार कारण तो जागो तेंचो आसा स्वता तेंच्यांनी विकत घेतला आनी तो विकत घेतलेलो जागा जर तेंच्यांनी आतां थंयसर ग्राउंड बांदपाक सुरवात केलो ना जाल्यार परत तेंचोय जागो एक्वायर्ड जावपाक लागतलो कोण तरी येतलो आनी थंयसर घरा बिरा बांदूंक सुरू करतलो त्या ती तेंच्यांनी आपल्या जागेन जर ग्राउंड बांदपाक सुरवात केलो सरकारा कडल्यान कितें सहकार्य जाय पयलीं थंयसरूय सरकार करपाक तयार आहा अदरवायज फाल्यां सकाळी सांग्यार बीन खंयसर जरी ग्राउंड जर सरकाराची जागा तशी आसा इंटेरियर भागात खूब कडेन आसा इंटेरियर भागात जर आमचे जे ग्राउंड आसा ताका तेकोन आनीक एडिशनल लँड घेवन म्हणजे 153 ग्राउंडा पैकी एखादो ग्राउंड जर एडिशनल लँड तांकां जाय तितकी जर फिजिबल आसा जाल्यार तितूंतलोय ग्राउंड आमच्या दिवपाचो विचार करूं येता स्पीकर स्पीकर सर म्हाका हेचेर 2 मिनटां उलोवपाक 2 मिनटांची स्पेसिफीक प्रश्न विचारतो स्पेसिफिकूच दिता स्पेसिफीक प्रश्न हे ग्राउंडाचेर म्हाका उलोवपाक कित्याक दिवपाचें कित्याक सांगता हे सुरवात म्हाजे कडल्यान जाल्ली रिजन सांगता 2017 जेन्ना बीसीसीआय एडॉक कमिटी आसली तेन्ना हांवें प्रपोजल मूव केला आनी पर्सनली मिटिंग्स घेतले स्पोर्ट्स मिनिस्टर तेन्ना आसलो त्यांनी मागीर आमची जीसीए कडेन मिटींग केली आनी जीसीए बांदपाची जीसीए बांदून दिवची म्हणून हे केल्ले आनी तेन्ना ती लँड ट्रान्सफर करपाक दिली बीसीसीआयन जर बांदलेले जाल्यार 2 वर्सांनी थंय स्टेडियम रेडी जातलो आसले आयज ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर म्हटले कितें 8 वर्सां जाली तेंच्यांनी बांदूंक ना तशेंच उरले रिजन जीसीए जर खरंच सिरियस आसलो जाल्यार आयज स्टेडियम सुरवात जातलेले जीसीए हांगासर खंयच सिरियस ना कित्याक रिजन आहा तेका थंय ते जागो आहा 1,80,000 कितें घेतला थंय हायटेन्स वायर गेले ते जर सिरियस असले ती हायटेन्स वायर शिफ्ट करपाचो प्रयत्न करतले प्रश्न तो दुसरो विषय थंयसर जेन्ना जागो अलॉट केलो स्पोर्ट्स डिपार्टमेंटान तेका रोड एक्सेस जाय थंय रोड एक्सेस अजून पर्यंत जीसीएन घेवंक ना स्पोर्ट्स डिपार्टमेंटा कडल्यान म्हणजे कितले सिरियस आहा ते पळयात तिसरी गोष्ट थंय खणी आहा ते खणी फिलिंग अप करप की ना करूंक जाय आसले ते तेंच्यांनी करूंक ना कितलेशेच कोटी 2-3 कोटी 2-3 कोटी रुपया तेंच्यांनी टीसीपी डिपार्टमेंटाक आणि पंचायतीक प्रश्न पे केले प्रश्न करूंक ना जर करूंक ना जाल्यार स्पोर्ट्स डिपार्टमेंटाक ती जागा परत घेवन खंयच्या तरी दुसऱ्या डिपार्टमेंटाक दिवची तुझो प्रश्न उलयलो जालो कळ्ळो तेका प्रश्न तो जे म्हणटा की ती जागा जी आहा ते जीसीए आता सिरियस ना त्या जागेच्या बद्दल एकंदर पळयल्या उपरांत दिसता हांवूय सगळे डिटेल तेंचे आतां पळयतालो तेंच्यांनी कम्युनिकेशन कितें कितें केलां आनी तेंच्यांनी लेटर केलें फाटल्यान म्हणजे 7 वर्साच्या कार्यकाळात 8 वर्सां 24 ते आतां म्हणजे 2018 ते 25 ह्या कार्यकाळात तेंच्यांनी जे कितें प्रॅक्टिकली करपाक जाय आसलें पळय ते तेंच्यांनी कांयच करूंक ना दे आर नॉट सिरियस म्हणून ते आतां कशें आसा आतां जर पळयत
जाल्यार ती जागा सरकारान परत घेवप हे इम्पॉर्टंट आसा. आमी एक लेटर शोकोत तांकां काडला अकॉर्डिंग टू द प्रोसिजर. स्पीकर सर, अकॉर्डिंग टू प्रोसिजर कितें आहा पळयता न्ही हांव तें करता. येस स्टार क्वेश्चन टू हांवें त्या श्री शंकर बामणकर. स्टार क्वेश्चन टू शंकर बामणकर. विषय वाटलो ताजेर एग्रीमेंट आहा 2 वर्सां आसा. आमी हांगा हावजान बसून एक तकलेन धरूंक जाय. तुमी सगळे म्हणटात की मनोहर पर्रीकार हो तुमचे फाटल्यान आहा, ताजे हातून छत्रछायेन तुमी वयर सरल्या. मनोहर पर्रीकारान हो जागो चूज केल्लो ओन्ली ऑन 3 फॅक्टर्स. लोकेशन लोकेशन लोकेशन. स्पीकर सर, हो जागो खंयी फिक्स चेंज करूंक मेळना. एक गेम जाता 3 वर्सान एकदां. सो पळोवंक जाय. खंय तर मावळिंगे व्हरता, सांग्यार व्हरता आनी खंय 3 वर्सां एकूच मॅच जातली. सो मागीर तो व्हायट एलिफंट जातलो आनी मागीर GCA बँकरप्ट जातली. पूण ह्याच GCAन तुमकां 10 कोटी रुपया दिल्या. सो तुमच्यान अशें म्हणूंक जायना एक मिनिट ए तूं मदीं उलोवं नाका, तूं तातूंतय आहा. तो GCA तुजेर उबो रावपाक सोदता, तूं आनी कितें मदीं उलयता. तूं जातलो रिटायर. स्पीकर सर, हो कितें तोंड घालना काय म्हणून सांग, हांव फुडलें सांगतलो मागीर स्पोर्ट्साचेर डिमांडार. एक म्हजो मुखेलमंत्र्याक स्पेसिफीक प्रश्न आहा जो जितान विचारला. तो ताजो प्रश्न सारको आहा. GCAन मागला वयले हे काडपाक हाय टेन्शन वायर. GCAन सांगला की आमचे रोड कनेक्टिविटी करची म्हणून. हे ताणी केला अयो ना, हे एक ताणी सांगचें. धर ताणी केला जाल्यार आयुष हॉस्पिटलाक हें जाल्लें आहा. ते GCA कित्याक जालें ना? आज जमनीचेर दोळो आसतलो खूब जाणांचो. पूण एक तकलेन धरूंक जाय, मनोहर पर्रीकारान तो जागो चूज केल्लो ओन्ली बिकॉज ऑफ लोकेशन. खंय व्हरून ती मॅच जावची ना. थंय 5 स्टार हॉटेला सायडीन आसपाक जाय. ताका खूब हे आसता, लॉजिस्टिक्स आसता. आनी प्रश्न क्रिकेट हांवें प्रश्न विचारलो, जो जितान विचारला तोच प्रश्न हांव विचारता. तांणी एप्लाय केला हाय टेन्शन वायर काडपाक, तांणी एप्लाय केल्या रोड कनेक्टिविटी करपाक, आनी केलें जाल्यार सरकारान कितें केलां. आनी 10 कोटी तुमी ताजे कडेन घेतल्या. आज हांगा बसून 2 वर्सां पयलींच आमी बंद करतले म्हूण करूंक मेळना. स्पीकर सर, तांच्यांनी कन्सर्न डिपार्टमेंटाक लेटर करून फॉलोअप करून ते करपाचें. आतां इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाक तेंच्यांनी वायर शिफ्टिंग केलां काय कितें म्हाका आत्तां खबर ना, हांव पळयतालो. ओके, रिगार्डींग द PWDक तर तेंच्यांनी अजून सुद्दां आपल्याक रोड एप्रोच दी म्हणून लेटर करूंक ना. हांव सरळ सांगता, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाचें म्हाका खबर ना. ओके, त्या खातीर म्हणजे ते सिरियस जर तितके आशिल्ले आसत जाल्यार तेंच्यांनी फाटीक लागून करूंक जाय आसलें. म्हाजें इतकेंच पूण ते म्हणणें. तुगेलेच मनीस मरे, ते मनीस तुजेच मरे सारके. अरे ते सिरियसनेस ना म्हळ्यार कितें स्पीकर साहेब, मरे जाय. स्पीकर साहेब. वयर बसला तो तुमचो, सकयल बसला तो तुमचो. इंजिन सारकें क्लियर आहा, स्ट्रेट फॉरवर्ड. मदीं आमचे कोण ना स्पीकर साहेब, मनीस तुमचेच आहा. स्पीकर साहेब. जमनीचेर दोळे तुमचोच आहा. विजय सरदेसाय. स्पीकर सर, जमीन सरकाराची. शेवटी सरकाराक आमी सरकारान तांकां दिल्ली म्हणजे 10 वर्साच्या भितर हे जावपाक जाय म्हणून हांवें म्हटलां प्रोसिजर फॉलो करून कितें आहा तें जातलें. प्रोसिजराच्या भायर कांयच जावपाना. श्री शंकर बामणकर. Speaker sir, I would like to take the LEQ 2B status of 2B. infrastructure work in Mormugao constituency. As per competency. Speaker sir, Mormugao constituency जे आमचे फिशरमॅन आसा ते सायझेबल फिशरमॅन आसा थंयसर आणि ट्रेडिशनल फिशरमॅन आसा कितलीशीं वर्सां जाली ते थंयसर फिशींग एक्टिविटीसान आसा आणि स्पेशली आमच्या बायणा आणि देस्तेरो हे 2 भागांत हे फिशरमॅन आसा आणि ते कितलीशीं वर्सां जाली ट्रेडिशनल ते फिशींग एक्टिविटीज थंयसर करीत आसा फॉर एजीस. थंयसर 2 एसोसिएशन आसा, एक बायणा रापणकार and fishing canoes owner society and Velankani canoes owner society. A 2 association asa. For so many years they have been deprived to proper infrastructure facilities such as ramp na thay, net binding shed na, auction hall na. Aiz itlishi वर्षा झाले असताना सुद्धा ही simple facility या fishermen या रापणकाराक लागून ना. It has been nearly 3 years. 3 वर्षा झाली स्पीकर सर प्रपोजल हो डिपार्टमेंटाकडे पेंडिंग आसा. टोटल हेजेर फॉलोअप करता बट अजून पर्यंत हेजेर कसले आश्वासन आणि कन्फर्मेशन अजून पर्यंत ह्या 3 फॅसिलिटीचेर जे बायणा जावंक जाय तेजेर अजून पर्यंत जाल्लेले ना. 2 वर्सां पयलीं आमचो युनियन मिनिस्टर इन 2023 युनियन मिनिस्टर फॉर फिशरीज श्री
पुरुषोत्तम रुपालाजी त्याने स्वतः ही एरिया व्हिजिट केली अलॉंग विथ अवर ऑनरेबल फिशरीज मिनिस्टर सर निलकंठ याच्या बरोबर आणि त्याने सगळ्यांची ग्रीव्हन्सीस ऐकली तर फिशरमॅनची आणि त्यांना एश्युअर केलेले की बाबा आपण हे इन्फ्रास्ट्रक्चर बेगीनच्या बेगीन रेडी करतलो म्हणून. स्पीकर सर माझो पयलो क्वेश्चन आसा मिनिस्टराक. स्पीकर सर मे आय नो फ्रॉम द ऑनरेबल मिनिस्टर फॉर फिशरीज एज टू वेन दिस इन्फ्रास्ट्रक्चर विल बी इन प्लेस. स्पीकर सर जे ऑनरेबल MLA सांगल्या प्रमाणे आणि त्यांचे रिक्वेस्ट आहा त्या प्रमाणे आम्ही ऑलरेडी गेडाक हे केल्लें आहा टेंडर करपाक दिल्लें आहा म्हणून सर गेडा सोलर लायट तो सेकंड क्वेश्चन हो तुमकां फर्स्ट विचारला सर. सेकंड पयलो पळय आहा पण 2 वर्सां आमकां लागली कित्याक ताका CRZ परमिशन जाय आसलें. सेकंड थिंग थंयसून नाफ्टा हे वयता तेन्ना MPA हे इन्स्पेक्शन बीन करून आतां तेंच्यांनी आमकां ऑलरेडी NOC दिला आनी वो हे आहा पळय नेट मेल्टिंग शेड हेजे ऑलरेडी टेंडर करपाक PWDक दिला. सो विथीन म्हाका दिसता 8-10 दिसां भितर टेंडर जातलें थ्रू PWD आनी NOC बीन CRZानूय दिला नाफ्टानूय दिला. स्पीकर सर म्हाका जे आन्सर मेळ्ळें आसा वन्स दिस द एस्टिमेट इज रिसीव्ड फ्रॉम द PWD द एडमिनिस्ट्रेटिव्ह अप्रुवल विल बी कन्वेड टू टेंडर द वर्क एंड देर आफ्टर वर्क विल बी एक्झिक्युटेड आफ्टर डुईंग ऑल द कोडल फॉर्मेलिटीज. बट स्पीकर सर ज्या प्रमाणे हांव ती फॉलोअप करता ती फायल आतां ऑलरेडी म्हाका दिसता ती PWD बिल्डिंगाचे भितर एस्टिमेट जावन ती फायल हॅज गॉन टू चीफ सेक्रेटरी फॉर फायनान्शियल फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव्ह अप्रुवल. सो थंयसर ती फायल आसा आमची. सो एटलिस्ट हे 3 काम करपाक लागून हांव कित्याक स्पीकर सर हांव मुद्दम सांगपाक तुमी हे एडमिनिस्ट्रेटिव्ह अप्रुवल घेतल्या उपरांत तूं म्हणटा टेंडराक वयतले तेज्या पयलीं मागीर परत थंय विशय येतलो पळय हे फिशरमॅन हे जेन्ना हे फिशरमॅन आसा तांकां मागीर तुमी CRZची NOC मागतली मागीर आनी कित्याक सेम थिंग सेकंड प्रश्नान आसा. सो हे पयलीं सायड बाय सायड हेवूय अप्रुवल घे कित्याक ते फिशरमॅन थंयसर तेंची एक्टिविटीज आसा ती दर्या कडेच आसा तेज्या लागून तुमी परत जर NOC मागतली फ्रॉम CRZ कडेन आनी बाकीच्यां कडेन जुवारी एग्रो ऑयल टँकिंगा कडेन बीन जाल्यार म्हाका दिसता हे परत हो इश्यू पेंडींग उरतलो. म्हाका इतलेंच एश्युरन्स दी स्पीकर सर कितें बाबा हे केन्ना पर्यंत हे क्लियर जावंक शकतले आमचे. स्पीकर सर 14 जुलय ऑलरेडी इन्स्पेक्शन जालें जॉयंट इन्स्पेक्शन आनी तेंच्यांनी NOC दिले आनी ती आमी फॉरवर्ड केली PWD कारण रिपेर वर्क आनी हे नवे जे आसा ते PWD डायरेक्ट करतले. सो विथीन शॉर्ट पिरियड 8-10 दिसांनी ते टेंडर जातले आनी एज अर्ली पॉसिबल वील गेट इट कंप्लिटेड. स्पीकर सर जशें म्हाका आन्सर दिल्लेले आसा ते विशयान मातशें बेगिना जाय कित्याक हांव जाणा ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर श्री डॉक्टर प्रमोद सावंतान फाटल्या दिसांनी एक आमची कंबायंड मिटींग हाडून तांकां इन्स्ट्रक्शन दिलेलें कितें बेगीनच्या बेगीन करून तेज्या लागून हे फास्ट प्रोसेस जावन हे आयज हांगा चीफ सेक्रेटरी कडेन पर्यंत पावलेले आसा. आमकां ऑनरेबल मिनिस्टर कडेन बेगीनच्या बेगीन फुडलो स्टेप आसा तो जावचो. स्पीकर सर सेकंड प्रश्न विचारतना तुका फर्दर दीस फिशरमॅन्स आतां हे फिशरमॅनाक इतली हार्डशीप जाता थंयसर कित्याक तांकां स्वता थंयसर लायट ना. आयज थंयसर तांकां जी लायटी नासल्या कारणान हांवें रिक्वेस्ट केलेलो गव्हर्मेंटा कडेन डिपार्टमेंटा कडेन कित्याक थंय सोलर स्ट्रीट लायट घालची म्हणून आनी ती सोलर स्ट्रीट लायटीक लागून म्हाका दिसलो 2 वर्सां जाली हो म्हाजो इश्यू पेंडींग आसा आनी आतां सँक्शन जाल्या उपरांत तुमी परत एक थंयसर क्वेरी काडिल्ले आसा कित्याक आमकां NOC जाय फ्रॉम जुवारी इंडियन ऑयल टँकिंग कित्याक लागून थंयसर ती नाफ्ता लायन वयता म्हणून तेज्या उपरांत परत तुमी CRZचे NOC जाय म्हणून. आतां ही लायटी घालपाक सुद्दां लागून एक स्ट्रीट लायट सोलर लायट्स घालपाक लागून सुद्दां तुमी ते NOC घेतले ते फिशरमॅनाचे कितें वयर लोकांक घालतले ते दर्या कडेच घालतले न्हू. हेजे लागून जर तुमी इतले NOC मागपाक लागतले आनी काम पेंडींग दवरतले तर थंयसर म्हाका दिसता कसलें कामूच जावपाना. सो हांव मागता हे डिपार्टमेंटा कडेन फिशरीज डिपार्टमेंटा कडेन जे फिशरमॅनाचे इश्यू आसा थंयसर तरी NOC तुमी एवॉयड करा आनी हे ताका जुवारी एग्रो केमिकलाक कसलो अधिकार आसा थंयसर तुमचे कडेन NOC मागपाक तेंच्या लागून. जुवारी एग्रो कित्याक लागता थंयसर तेंची नाफ्ता लायन गेला ती आतां बंद आसा थंयसर तेंच्यो तुमी NOC मागता CRZची मागता ती मागता तेंची NOC मागला थंयसर कसलेंच काम जावपा ना जाल्यार आनी ते फिशरमॅनाक त्रास जाता. एक स्ट्रीट लायट सोलर स्ट्रीट लायट कितें बाबा परमनंट लायट मागना सोलर स्ट्रीट लायट घालपाक उदर अशें त्रास जाता जाल्यार म्हाका दिसता खूब हांव मागता मिनिस्टरा कडेन कितें मे आय नो फ्रॉम द मिनिस्टर फॉर फिशरीज बाय वेन दीस प्रोजेक्ट वील बिकम अ रियलिटी सच एज टू रिलीफ ऑफ आवर ट्रेडिशनल फिशरमॅन एट बायना एंड डेस्तेरो. स्पीकर सर
हांव ऑनरेबल MLA सांगूंक सोदतां की ऑलरेडी 27 मार्च आमी तो टेंडर केला पण NOC म्हणटा पळय ते सर्टन डिपार्टमेंट आहा इट्स अ मॅन्डेटरी CRZ आसूं जावं पायपलायन नाफ्टा गेला ते मॅन्डेटरी ते आमी अवॉयड करूं शकना इट इज नॉट आमचे डिपार्टमेंट करता त्या डिपार्टमेंटाचे NOC पण ऑलरेडी ऑब्टेन केला आनी ऑलरेडी टेंडर केला. स्पीकर सर माझो तिसरो क्वेश्चन स्पीकर सर माझो तिसरो उरला न्हू सर स्पीकर सर हो तिसरो क्वेश्चन हांव तुका शॉर्टान विचारता एवरी मनसून द फिशरमॅन एट बायना एंड देस्तेरो खरेंच हे आमचे मनसून सिजनाच्या टायमार हे फिशरमॅनाक जो त्रास जाता थंयसर कित्याक थंयसर पार्किंग नासल्या कारणान आनी हांवें एक प्रपोजल घातलेलो तुमचे कडेन कितें थंयसर एक ब्रेक वॉटर करचें म्हणून आनी तो प्रपोजल तुमचे कडेन पेंडींग आसा अजून पर्यंत त्या प्रपोजलाचें कितें जालां कित्याक हे फिशरमॅनाक जे आतां मनसून आतां आमी थंयसर गेले जाल्यार तुमी सुद्दां सर इन्स्पेक्शनाक येयलेले तुमी सुद्दां ते पळयलां ह्यो बोटी व्हरून तांकां बायना आनी देसलेच्या लोकांक व्हरून कांसावले दवरचें पडटा खारवाड्यार दवरचें पडटा तेवटेन हॉलांत व्हरून दवरचें पडटा म्हणल्यार दुसऱ्या थंयसरूच तेंची वादावाद जाता त्या लोकां कडेन कित्याक तुमच्यो बोटी बाबा थंय कित्याक हाडटा काय म्हणून हे फिशरमॅन थंयसर आमचे जे 500 फिशरमॅन आसा तेंची बोटी थंय व्हरची पडटा सो तेज्या लागून हो ब्रेक वॉटराक लागून हांवें तुमचे कडेन डिमांड केल्लो तो प्रपोजल अजून पर्यंत पेंडींग आसा जर आमी फिशरमॅनांक खंय तरी सेफगार्ड करतले स्पेशली म्हाज्या कॉन्स्टिट्युन्सीचे जे देस्तेरो आनी बायणाचे जाल्यार हांव मागता स्पीकर सर कितें बेगीनच्या बेगीन ही जी प्रपोजल आसलेलो जी आमची ब्रेक वॉटर घालपाची ती खंय पावला ती हांव हो प्रश्न मिनिस्टराक विचारता. स्पीकर सर हे लक्ष घालता जाता तितके बेगीन करून दिवपाची हे करता. जो फिशरमॅनाचो बद्दल आसा आमी थंयच्यान नुस्तें हाडपाक वयता सगळ्यांनी फुडें जीत आनी हांव स्पीकर सर पूण इशू कितें आसा स्पीकर सर की क्वेश्चन मांडला वील द मिनिस्टर ऑफ फिशरीज बी प्लेस टू फर्निश वेरियस लिस्ट फॉर इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रपोजल्स एंड फ्रॉम एप्रील 2022 आन्सर दिला स्पीकर सर दोन प्रपोजल एक सोलर आनी एक फिश बँडिंग अशें आन्सर दिला. हांव फक्त मिनिस्टराक विचारूंक सोदता construction of net bending shed and ramp at Distero and Baina. The department had written a letter on 17/1/2024 to the assistant engineer PWD. आता 17/1/2024, 17/1/2025, आता 17/1/2026 जातले. म्हणजे तुझ्या फिशरीच्या डिपार्टमेंटाचे कोणाच्या फिशरीच्या मनशाक पडून गेले ना बाबा हे फॉलोअप करून आपणाचें काम करपाक. दुसरी जी आसा ही शेड जी आसा एका ब्लँकेट CRZ परमिशन दिला फिशरमॅन्सांक कोणाची परमिशन घेवपाची ना CRZ परमिशन ऑटोमॅटीक दिता सो इतलो टायम कितें लागता मातशें उत्तर दिवचें स्पीकर सर जीत आनी आमी वयता वांगडा. स्पीकर सर जे कन्स्ट्रक्शन ऑफ शेड पळय आहा हे PWD करता सो तांकां दिल्या उपरांत तेंचे कडेन डिले जाता पण आतां ते ऑलरेडी टेंडराक आहा आनी बेगीन जाता. क्लॅरिफिकेशन मागता टेंडराक आसा म्हणजे 2 वर्सां लागता टेंडर करपाक वगैरे दिवपाक आनी मागीर फायनान्सान फायल तेचे पयलीं आसा फायनान्सान टेंडर करच्या पयलीं आनी 2 वर्सां केन्ना करतले स्पीकर सर तुमी ते स्पीकर सर आमचे ऑनरेबल MLA पयलीं हे आसले PWD मिनिस्टर तांकां खबर आहा जे प्रपोजल घातल्या उपरांत PWD खूब डिले काडटा टेंडर हे करपाक प्रोसेस करपाक आनी त्या खातीरूच मातसो डिले जाला नॉट बिकॉज ऑफ फिशरीज डिपार्टमेंट. स्पीकर सर हांव आजिंगूप रावता बाब संकल आमोणकारा सपोर्ट करपा आनी तेगे फिशींग कम्युनिटी मुर्मुगांव जे आहा तांकां सपोर्ट करपा स्पीकर सर. स्पीकर सर हे प्रॉब्लम संकल्पाक घडटा आनी सगळे गोंयांक घडटा आनी द इश्यू हियर इज इंटेंट ऑफ द फिशरीज मिनिस्टर टू डू थिंग्स करपाक कापस्ताद आसपा जाय. मर्मगोवा जर तर इतली फिशींग कम्युनिटी आहा तांकां जे आज ती चोयल जाल्यार कितें प्रपोजल मांडले स्ट्रीट लायट सोलार लायट हे खबरो आज आमी उलयताय आनी 3.5 वर्सां जाली संकल्पाकूय हिंगा आमकांय जाली कॉन्स्टिट्युएन्सी फिशींग कम्युनिटी एक स्पीकर सर हिंगा कित कोता मिनिस्टर कित कोण फिशींग कम्युनिटी लागून काम करता हिंगा एश कोन सांगिल्लें की NOC मेळना हे मेळना ह्यो गजाली हिंगा मायक पायल्ले स्पीकर सर काम केन्ना कोण दितलो तुजो प्रश्न असेंब्ली काबार जाता तेज्यान संकल्पाक काम कोण दिवपा जाता हे संकल्प जाय हे फिशींग कम्युनिटी जाय संकल्पाक स्पेसिफिक क्वेश्चन स्पीकर सर ही इज गिविंग एक्सक्यूजेस अबाउट NOC. I asked him did his department have a dedicated coordination mechanism with CRZ, with PWD, with WRD, with GCZMA to expedite the works, especially those directly affecting the livelihoods of the coastal fishermen. तू हे mechanism तार्या गायला जाल्यार तुज्या मुडपा जाता परत NOC दिना हे दिना हे भुरग्यांक वापरतात स्पीकर सर
संकल्प असले इतल्यो आमदारान जरी तरी आज स्ट्रीट लाईट लागून आणि फिशरमॅन हट्सा लाईट ना म्हणून जरी तरी हिंग उलयले जाल्यार स्पीकर सर आनी कोण फायदो I think the entire fishing community is with Sankalp today and we demand that his jobs are completed before he leaves this assembly speaker sir. 8 तारीख ऑगस्टा पयलीं तागे काम जावपाक जाय. कॉन्स्टिट्युन्सीचे पळोवनी माझ्या कॉन्स्टिट्युन्सीचे फक्त हांवें इतल्याक लागून उलयलो आसा माझ्या कॉन्स्टिट्युन्सीन खुबशीं कामां जाल्लीं खुबशीं कामां जाल्लेलीं आसा फिशरमॅनाची जो इश्यू आसा तो म्हाका तितलोच लागचो आसा म्हाका तेणेन सांगपाची गरज ना म्हाका बेंजीन सांगपाची गरज ना कित्याक म्हाजो तितलोच लागचो आसा तो कळ्ळें न्हू म्हाका सांगपाची गरज ना कित्याक म्हाज्या कितें आसा तें म्हाज्या कॉन्स्टिट्युन्सीन आमची कामां जातात आनी ही मेकॅनिझम घालून मिनिस्टरा सांगला ते मेकॅनिझम घाल जाल्यार सगळे गोंय आशिल्ली पडटले. स्पीकर सर म्हाका दिसता तो इतको सपोर्ट करता आसत जाल्यार थंय आनी आम आदमीचो कितें कॅन्डिडेट घालचो ना ते प्रश्न तस ना ही फोकाणी करपाक गरज ना हे फिशरमॅनाक गेले प्रॉब्लेम सगळ्या त्रास जाल्ल्या हांवें मिनिस्टराक जायत पाटी फेस टू फेस 1-to-1 सांगल्या नॉट दॅट आय एम जस्ट स्पीकिंग ऑन द फ्लोर ऑफ द हाऊस काली ते सांगल्या सेंट्रल वच 15 दिसांनी तिकेट काय आणि सेंट्रल वच त्या इंजिनाक बोट दवर आणि पयस घेवन यो गोंया पूण हे जर जायना म्हाका दिसता जाल्यार मिनिस्ट्री उत्तर दिता तुका स्पीकर सर हांवें ऑलरेडी सांगलां आमचे ऑनरेबल MLA पळय जे उलयता इट्स नॉट अ स्ट्रीट लायट इट्स अ हाय मास्ट कॉस्ट 1,43 lakhs and it's already tendered by GEDA. Yes, Sri Vijay Sir. मंत्र्याक सपोर्ट तितलो व्हडलो मेळना आनी मंत्री काम जर सारखे करना जाल्यार दुसरो आमदार मंत्री जावपाक तयार आहा हे तो ही मेसेज ही जर म्हजो प्रश्न इतलोच आहा जर ताका सपोर्ट मेळना जाल्यार कोणा कडच्यान सपोर्ट मेळना हो ताणें सांगचो सपोर्ट मेळना तो इशू हो एक काम 3 वर्सां काबरालान सांगलां हें जाता 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 जायना कित्याक जायना तुका कोण सपोर्ट करना हांगचे भितर तो सांग तोच मनीस तुका काडपाचो आहा स्पीकर सर आमचे MLA जे उलयता तशें बरोबर ना जशें आदी पासून जे काम डिपार्टमेंटाचें आहा तें चालूच आहा प्लस एडिशनल डिपार्टमेंट फुडें वचपाक फिशरमॅनाक करपाक प्रायम मिनिस्टर मत्स्य संपदा योजनाय चालू केल्या आनी आमचे देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजीन जेन्ना फिशरीज फुडें व्हरपा खातीर 2019 स्पेशल मिनिस्ट्री फॉर फिशरीज म्हणून सेंटराक युनियन मिनिस्टर केल्या काय ह्यो Next question, Alex Lawrence. Next question, Alex Lawrence. Next question, Alex Lawrence. Question number 3C. 3C. Speaker sir, as per compared to seat. Speaker sir, फिशरीजांत जे स्मॉल फिशरमॅन आहे आणि फिशरीजांत इश्यू जाता की नुस्त्या बारीक लोकां सामान्य लोकांक मेळना म्हण हिंगा बुल ट्रॉलिंग कोन LED फिशींग कोन नुस्त्या मारतात नुस्त्या एक सायडीन स्टोर करपा प्रॉब्लम फॅसिलिटी ना एक वदान नुस्त्याक हाव मच वील दे एक मनशान ते गांवांक काय येना सगळे एक्सपोर्ट जाता आमगे सामान्य मनशाकूय मेळना ते नुस्त्या म्हणटा तें सवाय जायना गोंयकाराक गेलें जे शीत कोडी म्हणटी ती सवाय पडना इतलें कोण तुगे मॉनिटरींग करपाक तुकोडे कितें फॅसिलिटी आहा एज फार एज सर्वेलन्स इज कन्सर्न जे बुल ट्रोलिंग करताय तें कोण ना जाच्याक आनी तें केलें जाल्यार यू हॅव टू अंडरस्टँड तें कोण ना जाल्यार नुस्त्याकूय उरतलें नाल्यार नुस्त्या डिप्लिटेशन जायत आहा हिंग म्हणटाय सगळें डिप्लिटेशन जायत आहा म्हूण नुस्त्याक डिप्लिटेशन जाता सो मुगे first question to Minister Baba, what he is going to do to stop these things that are happening rampantly. म्हणजे सगळे लोक बॉब मारतात बारीक नुस्तेकारी बॉब मारतात स्मॉल फिशरमॅन बॉब मारतात what you are going to do? स्पीकर सर जे क्वेश्चन रेज केले त्या प्रमाणे डिपार्टमेंटान हे सगळं विचार करून आमी ड्रोन सिस्टम सुरू करपाची चिंतल्या जे आदी आमी फिजिकली बोट्स व्हरून करताले खंय तरी अडचणी येयल्या कारणान आमी गेल्या 2-3 म्हयन्याक ड्रोन सर्वेलन्स ऑलरेडी हेचेर ट्रायल बेजीस घेतलेले आनी मागीर ते स्टडी करून फिजिबल आहा तशी महाराष्ट्रा गव्हर्मेंटान थंय स्टार्ट केला तशेंच ते बेसचेर आमी गोंयान स्टार्ट करूंक सोदता
Because will you be able on the drone? Will you be able to catch and will you be able to attach those boat based on the drone? Drone dato to nika. Drone to attach karo shektalo. How will you do process? Will you be able to identify that boat properly? Because manually he doesn't want to do it. Ek but drone and dolly, drone and the boat identify kili. Somebody has to go and catch it. How will he do that process? Only with the drone will be able to do, because the drone gun, and what will be the cost involved, both in the drone as well as catching the ship? What will be the cost involved? स्पीकर सर, जे ड्रोन सिस्टम आहा पळय हे आमी रेंडर आमच्या ऑफिसांसून ऑफिस स्टार्ट करतात, थंयसून ते ड्रोन सिस्टम ऑलरेडी आमी ट्रायल घेतली आनी क्लियर पिक्चर गावता. ते ड्रोनाची कॅपेसिटी रावंड अबाउट मोर देन 20 किलोमिटर्स पयस आहा. ते क्लियर पिक्चर येता. इवन नायट टायम पासून आमी हे करतले जाल्यार सारकें व्यवस्थीत येता. आनी जशें जर जे आहा MLA जर तेणेन आमचे कडेन येवन पळयचें, आमी जे केलां ते रिकॉर्डिंगूय आहा, फोटोय आहा, एवरीथींग इज देर. प्रॅक्टिकल आमी सॅटिस्फायड आहा ते केलें तें, आनी इट इज सेम एजन्सी इज डुईंग इन द महाराष्ट्रा. Speaker sir, see, it's all very high. You are going to monitor from the drone. What I want from you is whether you will be able to attach it. Drone and identify kili. Boat यहाँ 25 kilometers भीतर. How will you attach that boat? तो वहाँ option drone यहाँ दरियान. Drone identify होता. How will you attach that boat? And what are you going to be a punishment? Will the drone be attached and permanently take a license and what is the procedure we will adopt? Be specific. See, this issue has been going on for a long time. Long time. Assembly discussions drone. Will it solve the problem once and for all? Will you be able to stop? I want an assurance from him. Simply telling me that the drones will it stop? How will you attach? What will be the punishment? Everything you specify. Then only we will be able to stop it. Government is spending money. You have what? As it is, you have got existing boats. Attach korpa existing system. What are you doing with all that? Will that cost of that boat hati? What will be the cost of maintenance? What everything you specify? You are just telling me now. Will after doing everything, first the process, and then will you be able to stop? So give me a categorical assurance. Because sir, आमच्याकडे ऑलरेडी 2 बोट्स आहा आणि त्यो चालूच असतल्यो. प्लस एडिशनल हे पळय ड्रोन सिस्टम करता ते फोर्स आहा तेका. आनी तो डेटा पळय आहा. प्लस हायकोर्टान ऑलरेडी इन 12 नॉटिकल मायल्साक कोस्ट गार्डाकूय पावर दिला. पोस्टल पोलिसूय आहा. ह्या तिगाय कडेन आमचें कोऑर्डिनेशन आसलेलें. And so that accordingly we will punish the boats. Nilesh Kabran. Speaker sir. Speaker sir. Answer sir. Nilesh Kabran. Speaker sir. Answer poitalo आणि answeraचे reply दिला. The reason behind adopting of drone surveillance in order to augment monitoring and surveillance. मागीर CDE जो details मागल्या. Honorable Minister, आपण गव्हर्नमेंट म्हणून खबर आसा ना म्हाका खबर ना ऑफ गव्हर्नमेंट डिपार्टमेंट तेणे बरयलें since the proposal is under submission to the government and has not been finalized, the details cannot be furnished at this point of time. म्हाका समजना आनी खंय तो गव्हर्नमेंट आहा. ठीक आहे सर, एक मिनिट तो विजय कितें सांगता ते खाकी आसतलें. एक मिनिट मातशें म्हाका उत्तर दी तेजेर. वेदर हे गव्हर्नमेंट तुजे वर आनी गव्हर्नमेंट आहा जाल्यार तूं कोण? Speaker sir, म्हाका उत्तर Speaker sir, एक क्वेश्चन अरे पण तुका क्वेश्चन मागे विचारता म्हणलं रे. तुका ऑलरेडी विचारला मरे. म्हाका विचारलो मरे. हांव करना ना स्पीकर सर. हांव विचारता मरे. तुवें मागला तुवें सांगला म्हाका उलय म्हणा उलयता तेका बसा मागीर उलोव. हो प्रश्न म्हाका सांग तुजे वयर आनी कोण गव्हर्नमेंट आहा? हो प्रश्नाचें उत्तर स्पीकर सर, तो उलयता ते बरोबर. आमी डिपार्टमेंटात सगळें केल्या उपरांत इट इज सेंड टू द फायनान्स अप्रुवल. मग ते बरें मरे स्पीकर सर. म्हणजे फायनान्सान बरें पण सगळी तुजी फायनान्सान उडकता तुजें कितें म्हणटा तें सारकें जाता. तूं गव्हर्नमेंट कित्याक बरयता जाता तर गव्हर्नमेंट कित्याक बरयता तर आन्सर दिता सारकें न्ही स्पीकर सर. Speaker sir, Kabrala called him. आमगे honorable member Kabrala called him. विजय सांगा. Speaker sir, एकूच minute. He has not answered my question. त्यो बोट पडे आहा सी एक्झिस्टिंग सी किती अंडरस्टँड स्पीकर सर. I just want to make him understand. ती बोट आहा पडे आता अटॅच करपाक हे हास्य deliberately बोंड दत्ताय. It is an access between the bull trawling fellows
and the boat, ही बोट पडे हा ती आता सर्वेलन्स एक बोट हा, 2 बोटी आहाय दिसता म्हाका, 2 बोटी आहाय सर्वेलन्स दवरपाक कोण एलईडी कोत्ता तेका. हे deliberately in connivance with those fellows who are bull trawling, हेंको ही बोट मोन धरप, ही बोट हातशे हें करप. आता तेणे मुगे क्वेश्चन आन्सर केलो ना, हाऊ विल ही अटॅच दॅट बोट, what will be the fine? He has not even specified, Baba, to kitko mak engorta to. Yes. He has not specified. So before he answers his question, स्पीकर सर फायन जे आहा पळय एज पर आमचे नॉप्स आहा हाडून ऑक्शन केल्या उपरांत तेजे 5 टायम तेजे आमी हे करता फायन दिता. इट इज ऑलरेडी एज पर रूल आहा. कितले केले सध्या ऑलरेडी केल्या. सध्या बस तुका उत्तर अरे वेंदी बस बेंजी वेगस बसून घे. बेंजी वेगस no, Benji, एक minute. No, let him answer. मुगे कितें जाय म्हाका, I just want how he is going to attach that boat. आमी ऑलरेडी 3 वर्सां जवळ 10-15 तरी बोट सीज केल्या आणि त्यांचे हे फायनूय घातले तांकां. ऑक्शन केल्या उपरांत ऑक्शनाचे 5 टर्म्स फायन घातल्या. आफ्टर हेजे बोट ऑक्शन केली ओ स्टॉक ऑक्शन केले, नाही स्टॉक ऑक्शन केले, ऑक्शनाचे 5 टायम्स फायन. Only both she has done because why you know speaker sir, yes stop जाता जाल्यार he has to put a mechanism in place, नाल्यार ते cannot stop जावपाना. It's a very strong nexus between the bull trawling people and the department, so he has to put that complete stop in that. स्पीकर सर, हितूर ज्यो वॉटर बाउंड्रीज आहा पळय न्ही 12 नॉटिकल मायल आनी 12 नॉटिकल मायलच्या भायर आनी बाउंड्रीज बिटवीन द गोवा, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका हातूंतल्यान शार्प बॉर्डर आसा. ती कोण केन्ना क्रॉस करता पळय, तूं म्हणटा तशी ती थोडी जरी क्रॉस केली जाल्यार तो गोवा बाउंड्रीत पावलो अशें जाता. आमच्यो एकदा बोटी चुकून महाराष्ट्र बाउंड्रीत पावता. म्हाका खबर आहा 2 बोटी आमच्यो महाराष्ट्र बाउंड्रीत पावल्यो, तेंच्यांनी सीज केल्ल्यो. त्या खातीर इट इज अ मेकॅनिझम फायंड आउट करपाक जाय की प्रत्येकाक आमकां सामकें ते जे हे करतात पळय न्ही बुल ट्रॉलिंग म्हणटात तेका, बुल ट्रॉलिंग करता पळय एकदम सगळें हाडप ते लायटी घालून ताजेर एक्शन घेवपाक जाय. ते सुरू जालां ऑलरेडी. म्हणजे म्हाका दिसता ऑन एन एवरेज 17 काय 18 कितें तरी बोटी सीज केल्ल्यो. ताच्या उपरांत मागीर ताका फायन मारून बी त्यो बोटी रिलीज केल्या. तांकां सुद्दां 2-2 दीस जे आहा पळय न्ही हाडून भितर उडयल्ले ताका, तांच्या लोकांक लेबर थंय आहा ताका मागीर येवन 8 दीस पण दवरपा जाय. अकॉर्डिंग टू द लॉ कितें आहा तें करतले न्ही. स्पीकर सर स्पेसिफिकली मिनिस्टराक विचारपाक सोदता, यू आतां तुवें सांगला हांव मॉडल महाराष्ट्र आहा, सो यू हॅव डन एनी कॉस्ट बेनिफीट एनालिसीस ऑफ मॅन्युअल तुगे ते 2 बोटी आहाय त्यो वर्सीस द ड्रोन, कसले एनालिसीस केला आनीक what is the success rate of this drone with regards to illegal fishing? Because what is pointed out by regional is that once they are spotted, what drone cannot pick them up, bring them back to the dock. What is the follow-up mechanism? Drone cannot stop them. Who will stop them at that time? What is that particular mechanism? And the drones are they equipped in the night? Trial gelmo dila answer. किती थिंग दिसती पडल तुका, तूं आहलो हे कोता आसतना सर्वे कोता आसतना एक्झॅक्टली व्हाय आर यू ब्रिंगिंग दीस ड्रोन्स? विल दे बी यूज्ड ऑर दे ड्रोनूय मागीर वचपाचे थोडे दिसांनी? ड्रोन चलले मागीर आन्सर मेळटले. कितें ते वॉट इज द यूज ऑफ दीस ड्रोन्स? स्पीकर सर, ड्रोन जे आहा आमचे एक डिपार्टमेंट प्लस कोस्ट गार्ड आणि कोस्टल पोलीस हे तिवूय आसतले. इन आतां पळय आमी ज्यो बोटी पासून धरल्या जाल्यार त्यो आमचे कोस्टल पुलिसाचे भितर वांगडा धरूनच धरल्या. कारण ते येता पळय सादे येना. आमचे कडेन स्टाफ तेंच्या पेक्षा तेंचे कडेन 20-20 लोक आसता. म्हणून आमी कोस्टल पुलीस हेच 3 वर्सां जात मरे. हे तुवें स्टाफ घेवपा जायो, ते बोट घेवपा जायो. हे इलिगल फिशींग जाता तुवें घेवपा जाय न्हू. तुवें कितें प्रपोजल मांडला? ऑलरेडी प्रपोजल आहा. कसलो प्रपोजल आहा? आत्ता जो आमी ड्रोन सिस्टम करता बिकॉज ड्रोन सिस्टम जाले तूं नेवीची व्हॉटएव्हर कोस्ट गार्डाची व्हॉट इज युअर डिपार्टमेंट इक्विप्ड विथ अपार्ट फ्रॉम ड्रोन्स? नाव यू हॅव नो ड्रोन्स इज ऑन ट्रायल बेसिस सध्या. ऑलरेडी ट्रायल घेतली आमी. आता ट्रायल घेतली, ती ट्रायलाचे कितें जालें मागीर तें सांग. ट्रायल घेतली, दवरली बोट, ड्रोन येयलो, बोट आतां इलिगल फिशींग कोता एलईडीचेर, मागीर तूं कितें कोतलो? जे ड्रोन गेले अपोजिशन लीडर हांगा एड्रेस करत सगळें इन्फॉर्मेशन जे पळय हा आमच्या कंट्रोल रुमान मिनिस्टर सायडीन वयता.
आमचें जें इन्फॉर्मेशन आहा कंट्रोल रुमान येता थंयसून आमी हांगरसून मागीर तेंचे कडेन कम्युनिकेट करून इमिजिएटली ती वोट धरतले. कम्युनिकेट म्हणा तुका हांव हेजें डॉक्टर जनका शेट्टे. केसले एनालिसीस जाला वॉट इज द हेजे ड्रोनाचेर Yes. कंपेर्ड टू मॅन्युअल आनी ड्रोन वॉट इज द बेनिफीट ऑफ मॅन्युअल वॉट इज द बेनिफीट ऑफ ड्रोन. स्पीकर सर त्याच्यात तो जे म्हणटा पळय एलओपी न्ही इन फ्युचर आमकां फ्युचरिस्टीक ड्रोन यूज करप तो कित्याक तर मॅन्युअली जे आयडेंटिफाय जावंक शकना ताच्या खातीर फ्युचरिस्टीक दिसता त्या ज्यो बोटी इन आयल्या तांचो फोटोग्राफ्स घेतले किंवा त्याच्यानुसार ताजेर आमी एक्शन घेवपाक शकतले म्हणून हे एडिशनली It's addition, but what I'm saying is your department needs to first have that equipment. They need to have more boats. Drone is only an addition. At present we having the 2 boats. Okay. Sometimes solve nahi. Then next is sometimes we are using the coastal police. Sometimes we are using the coastal police fisheries boat. department जे पड हाय ऑफिसर ट्रान्सफर जाले पोत रोखडे येताय किती आहे ते नेक्सस सोडले फिशिंग डिपार्टमेंट ऑल नेक्सस हा पोत कितको येताय आम्ही कोस्टल नॉर्वे वयताय पोत येताय वयताय नॉर्वे प्रायवेट खबर हा मिनिस्टराक तोच मनीस पोत आता इन्क्वायरी पोत Yes. नॉर्वे तुही आल्लो न्हू. डॉक्टर जनका शेट्टे. स्पीकर सर 10 बोटी करता. तुमचा प्रश्न विचारा सर. भूषण रेड्डी बसून घ्या तुम्ही. स्पीकर सर म्हजो एकूच प्रश्न आसा. येस. स्पीकर सर म्हजो एकूच प्रश्न आसा जेन्ना हे ड्रोन यूज करपाक पयले सगळ्यात पयलीं मिनिस्टराक म्हाका विचारपाक जाय प्रॉपर प्रोसिजर आनी लिगल सगळो प्रोसिजर फॉलो केलो काय आनी हे ड्रोन कोणी यूज केले प्रायव्हेट एजन्सी काय गव्हर्नमेंट एजन्सी आनी आमची गव्हर्नमेंट एजन्सी खंयची हाका मॉनिटर करता ड्रोनाक कोणाक तुम्ही दिल्यात कित्याक सकयल उत्तरान दिल्यात तुम्ही कांयच ना ट्रायल टेस्ट केल्यात म्हणटात तुम्ही किती ट्रायलच केला आपण ट्रायल करपाक किती प्रोसिजर केला यूज केला कोणी केला प्रायव्हेट आमदार सांगता पळय सी ड्रोन ही आता टेक्नॉलॉजी बऱ्यापैकी आहा क्वेश्चनां विचारूंक ना हे हांव एडिशनल तांकां सांगता की आमी एप्रील मे 2 महिने बऱ्यापैकी टायम घेतल्या फ्री ऑफ कॉस्ट आनी तेज्या उपरांत आमी सॅटिस्फायड जाले की बाबा येस दीस इज अ रायट वे त्याच्या उपरांत आमी सगळे गव्हर्नमेंट प्रोसिजर करून ते टेंडर करतले एज पर गव्हर्नमेंट नॉर्म्सा प्रमाणे टेंडर जातलो आनी टेंडर जो कोण व्हरतलो तो गव्हर्नमेंट सर गव्हर्नमेंट साठी कोणी मॉनिटर केला तुम्ही ट्रायल टेस्ट करपाक तुमकां काय प्रोसिजर लागना ट्रायल टेस्ट करपाक काय ना प्रोसिजर लागना टॅक्सी सोडलो तेणी मॉनिटर म्हणटा पळय ते डिपार्टमेंटान केला डिपार्टमेंटाचो स्टाफ आमचो आसा. येस श्री विजय शेट्टी करूं जाय आयटी डिपार्टमेंट उतऱ्यान सांगला की एप्रील आनी मेयान आमी पळयले मॉनिटर केले मेकॅनिझम ड्रोनाचो मॉनिटरींग करपाक हाडला डिटरंट म्हणून न्ही धरपाक न्ही मॉनिटरींग आनी सर्वेलन्स म्हणून पळोवपाचें काम करता म्हणून मंत्र्यान एप्रील आनी मेयान पळयलें. आतां तातूंत तुका कितें दिसलें कर्नाटकाच्यान येतात आनी गोंयचें नुस्तें घेवन वता गुजरातच्यान येता आनी गोंयचें नुस्तें घेवन वता हांव हो इश्यू स्ट्रेट करता गोंयकार वर्सीस भायले लोक येतात आनी गोंयचें नुस्तें घेवन वतात बोटकार हो इश्यू हें तुवें कितलें पळयलें आनी गुजरातच्यान आयले तुका फोन तर आयलो सोडटें म्हणून गुजरात तुज्यान कितें करूंक जातलें काय ड्रोन चलचो ना तें सांग. एकदां नुस्तें गोंयच्यान गुजरात वयता मरे ते वता ते आमचे भायले तांकां धरपाचे. नेक्स्ट क्वेश्चन अरे हो इम्पॉर्टंट आन्सर दी मरे आन्सर दी मरे. स्पीकर सर ह्यो ज्यो बोटी वयतात एकदा भायर तांकां अंदाज गावना ते खंयचे एरियेन आसतात त्या खातीर गोंयच्यो सुद्दां 2 बोटी रत्नागिरी फावट धरलेल्यो इट इज नॉट दॅट हे पूण तो आमदार सांगता त्या प्रमाणे आमी सगळे विजिलन्स हे करून पळयले आनी सारके हे तेंची जी अपेक्षा आहा की कर्नाटकाच्यो आसूं जावं गुजरातच्यो येवंक जायना म्हणून तेज्या खातीरूच हे आमचें सोल्युशन आहा. पूण ते मागीर फोन आयल्यार करतलो तो कितें काय जातलो 100% करतले कारण रिकॉर्डार येतले. नेक्स्ट क्वेश्चन श्री केदार नायक. Question number 4. I may be permitted to ask question number 4A. 4A. अरे टॅक्सी ना रे Answer is as per submitted to the house. Because my question is the status of requisition made for KTC mini bus service at Sangolda village. Speaker sir, म्हाका हेजे रिप्लाय मेळ्ळा की ते रोड धाकटे असल्या कारणान बारीक असल्या कारणान it is said like this that it was observed that the roads are quite narrow
in order to effectively cater to the growing demand of passengers along the route, 21-seater bus is suitable. Speaker sir, म्हाका दिसता हो ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंटान तुमकां रॉंग इन्फॉर्मेशन दिला, रॉंग रिपोर्ट दिला. ऑनरेबल मिनिस्टराक सांगूंक सोदता हांव. कित्याक सांग, आतां एलिवेटेड कॉरिडोर जेन्ना काम चालू आसा, म्हाका दिसता मेजर ट्रॅफिक जावं ते हेवी ट्रॅफिक, व्हडले ट्रक ते सगळे सांगोळडेच्यान येता. सो हे तुका कोणे ऑनरेबल मिनिस्टर तुमकां कोणें रिपोर्ट दिला हो रॉंग दिला. सो सांगोळडाच्यान सांगोळडा हायवेकून व्हडले ब्रॉड रोड जे आसा हे सांगोळडा आसा आनी सगळें ट्रॅफिक जे आसा म्हापसाच्यान आयच्या दिसा सांगोळडाच्यान सगळे हे करता. स्पिकर सर, मेजर इश्यू आमचो सांगोळडा वाठारान आशिल्लो बस ना कारणान. म्हापसा ही मेजर सिटी आमकां आनी म्हापसा जर वतलो जावं ते स्कूल स्टुडंट आसूं जावं ते कॉलेज स्टुडंट आसूं, सिनियर सिटीजन जर डॉक्टरा कडेन वता आसूं जावं तो कामाक कोण लोक वता आसूं, सगळ्यांक कोणाकूच म्हणजे आपली प्रायवेट व्हेकल आसपाक जाय. स्पिकर सर, कोणा कडेन पयशे आहा तांकां उपकारता ते, पूण कोणा कडेन पयशे ना हे कशें वतले हो क्वेश्चन हांव कंटिन्युअसली ऑनरेबल मिनिस्टरा कडेन फॉलोअप करीत आसा. पूण म्हाका दिसता ड्यू टू ते रिपोर्टाक रॉंग तुमकां दिला तेका लागून तुमी म्हाका रिप्लाय दिला, रिप्लायूय रॉंग आसा. सो म्हाका दिसता तुमी हेजेर बेगींतल्या बेगीन हांगा बस घालपाचें तुमी एज अर्ली एज पॉसिबल. आनी म्हाका तुमी स्पिकर सर हितून अश्युरन्सूय दिवची की ही बस सर्वीस जी आसा ही केन्ना कितल्या बेगीन तुमी घालूंक शकतले पयलीं. स्पिकर सर, मान्य आमचे आमदार सांगता तो रोड ब्रॉड आसा, पण एक सेक्शनान मुद्दम तुमकांय खबर आसतलें, वन सेक्शन ऑफ द रोड फ्रॉम बालोट वाडो टू गिरी पंचायत वाया सेंट डायगो चर्च, थिंगा सारको उशीर आसा. थिंगाच प्रॉब्लेम जाता बस फ्लाय करता तेन्ना. तुका आमी कितें ठरयलां, तुजो प्रश्न येतकच रोखडे हेजी काळजी घेवन 15 सीटर जो टेम्पो ट्रॅव्हलर आसा आमचे रिकंडिशन आतां आमी केल्ले आसा नवीन, ते रोखडे 28 तारखेसा आमी सुरू करता ते रुटार. सो लोकांक इनकन्विनियन्स जावपा ना. सर, तुम्ही आत्ता जो मेन्शन केला ऑनरेबल मिनिस्टर की तो पर्टिक्युलर रोड जो नॅरो आसा थंय तुमी हाडूच नाका बसनी. उरलेले जे रोड आसा म्हणजे लोक आपले बस स्टॉप जे आसा ते थोडे कडेन चलून वचून ते बस स्टॉपार रावपाक रेडी आसा. स्पिकर सर, आनी एक म्हाका क्वेश्चन विचारूंक जाय की जे पन्नो रोड आशिल्लो आनी जे बस स्टँड्स आशिल्ले हे सगळे म्हणजे फ्लायओवर्स जाल्ल्या कारणान हे सगळे ओल्ड रोडाचेर उरले बस स्टँड्स आनी बसीस ज्यो आसा पब्लीक ट्रान्सपोर्ट जो आसा वो फ्लायओवर घेता आनी हेका लागून म्हणजे सामके लोकांक इतले त्रास जाता जवळ जवळ 2-3 किलोमिटर चलून वचून बस स्टॉपाचेर उबे रावचें पडटा. सो हो इश्यू जो आसा हांवें ऑनरेबल मिनिस्टर तुमकां ऑलरेडी इन रायटिंगूय दिलेलो आसा. सो हे दोनूय इश्यू म्हाजे मेजर इश्यू म्हाज्या कन्स्टिट्युएन्सीक आनी तेका जर पब्लीक ट्रान्सपोर्ट ना जाल्यार हांवें जशें सांगलां आपली स्पेशल आपली गाडी आसपाक जाय. सो कोण पयशाकार कोण आसा तांकां कोण जाता अफोर्ड ते गाडी घेवन वयता, पूण जे लोकां कडेन ना तांकां कोणाक तरी शेजाऱ्याचेर डिपेंडंट रावचें पडटा. नाजाल्यार 3-3 किलोमिटर 4-4 किलोमिटर सिनियर सिटीजन यू कॅन इमॅजिन डॉक्टरा कडेन वयता जाल्यार हायवेचेर चलून वचचें पडटा आनी थंयच्यान बस घेवची पडटा. सो हो सिरियस एक इश्यू आसा, हांव कंटिन्युअसली फॉलोअपूय करी आसा. ऑनरेबल मिनिस्टराक हांव रिक्वेस्ट करता हो बेगींतल्या बेगीन तेंच्यांनी सिरियसली घेवचो आनी हेजो सुटावो म्हाका तेंच्यांनी करून दिवचो. स्पीकर सर, मान्य आमदार आमच्या बाबतीदारान जे मांडला ऑलरेडी काळजी घेतला आनी हांवें आतां ताका सांगला खूंय उशीर आहा तो. तरी आसतना आनीकूय स्मूथ करपा खातीर कितें स्टेप घेवपा मेळटा डेफिनेटली हांव तेजे खातीर आनी तेजे कॉन्स्टिट्युएन्सी खातीर ते लोकां खातीर गरीब लोकां खातीर हांव करतलो. हें तुका आश्वासन दिता. सर, एकूच सांग एक एड करता की जर तुमी आरटीओंक जावं हेका एक मिनिट त्यात लास्ट म्हटलं की म्हणजे लास्ट थर्ड एक लास्ट रिक्वेस्ट करता की असिस्टंट डायरेक्टर आरटीओ आसा तांकां सांग की फ्लायओवर ज्यो गाडयो घेता ट्रान्सपोर्ट पब्लीक ट्रान्सपोर्ट व्हरता हो सकयलच्या रोडांनी वचपाची गरज आसा. कित्याक लोक थंय बसीक रावल्ले आसता आनी बसीस ज्यो आसा पब्लीक ट्रान्सपोर्ट त्यो बस फ्लायओवर रावल्यान वयता. सो हे एक तुमी मातशें नोट करून घेवचें ऑनरेबल मिनिस्टर. प्रश्नकाल हांगा सोंपता. 0 ओवर फर्स्ट 3 युरिया लिमांव. Speaker sir, attention of the House is drawn to the plight of the security guards engaged under the Goa Human Resource Development Corporation in government-run hospitals and other government establishments who bear the burden of 18% GST while receiving their monthly salaries. The security guards provide an essential service, and further those recruited as guards belong largely to economically weak families. 18% GST is a crushing burden, as it is substantially reduces their take-home monthly income. This House expects a firm assurance from the Honorable Chief Minister
that their fully monthly take-home salary would be secured and deductions made will be reimbursed with retrospective effect. It is under consideration as a speaker, sir. Tachi salary ta hati wade. And they, I think you had also assured them, but when their salaries करता came, होते बेगिनात करता. केन्ना जातले आता 4 महिने झाले 31st मार्च दिले ते. Under consideration, finance department and human resources and GST consideration. Retrospective effect. पळयता मॅक्झिमम तांकां बरे बेनिफिट हांवेनूच दिल्या. Yes. Speaker sir, Sirar mentioned safeguarding air connectivity between Goa and Kuwait. Attention is drawn to the house that fear and anxiety in the minds of the people that residents from Goans residing in Kuwait, Air India Express, which had started operations recently, Goa-Kuwait route around 3rd 5/2025 is now going to stop operations on 31st/7. Steps the government intends to take to have at least one more flight possible of Goa-Kuwait week. Because sir, I had followed this up and any route commence kello. आता पुत्तून बंद करत म्हणटाय. So government could write to the chief minister could write to the Air India to not to stop it at least once a week to have it. They were having twice a week. आणि all things जायत गोंयकार कार हाय तें शिरी पडटा ही तांकां बऱ्या पडटा येवपाक. Shri Ullas Speaker. Yes. Speaker sir. Speaker sir, I would like to bring to you the notice of the government that there is no benefit of pension, maternity leave to the home guards that are working in Goa since last more than 15 years. Also, there is no payment of the non-working Sundays given to the home guards. After death of the home guard, compensation of ₹10,000 only is given to their family. I request government to provide this benefit to home guards and increase the on-duty death compensation amount. Speaker sir, त्यांका sick leave मेळना जावं ते lady. Speaker sir, it is a voluntary services. पहिले voluntary services. तरी speaker sir, म्हज्या सरकारान तांकां 15 वर्सां जेंकां सर्वीस केले तांकां डायरेक्टली पुलीस म्हणून केले. देशात आणि खंयच्याच राज्यात हे करूं ना. खंयच्याच राज्यात करूं ना. ओनली फक्त गव्हर्मेंट ऑफ गोवान 15 years सर्विसीस व्हॉलंटरीली त्यांच्यानी केले म्हणून बाय गिविंग एवरीथिंग रिलॅक्सेशन. फक्त एज रिलॅक्सेशन त्यांचा फक्त 10वी पास जाय म्हणून सांगला. थोड्या जाण उरल्या त्यांच्यानी 10वी पास जाले काय दिता. आता त्यांनी फक्त जो सांगला आमकां बाकीची लीव हे ते दिवंक मेळना. इन्शुरन्स जो हा फक्त कितें जाय जाल्यार तिको पळयता तो करपाक लायता. स्पीकर सर, जे पुलीस डिपार्टमेंट वचपाक शकना अशा लोकांक मॅटर्निटी लीव जे लेडीज बी असता ना पळय 15 वर्सां सर्वीस जाली उपरांत आता आमी ठरयला की ऑटोमॅटिकली ताका पुलीस करता. हाली कितें जाय रे ना पूण थोडे जे 15 म्हणटा स्पीकर सर थोडे जे पुलीस जावपाक शकना अशा लोकांक तरी बेनिफिट हे दिवंक जाय. सगळ्या जातले आता कंप्लीट जायना फुडें सगळे जातले. श्री शंकर बामणकर. आता Speaker sir, attention of the House is drawn to the pressing issue of newly inaugurated swimming pool complex at Headland Sada in Murmua, Goa, which remains unutilized since its inauguration in 2022. There are no swimming coaches, instructor, lifeguard, plant operator, etc. for the functioning of the swimming pool, and hence no regular swimming classes are conducted. Further, at present, there is no maintenance of the pool due to panel shutdown. As a result, there is no filtration of water taking place. The international level Olympic size swimming pool is slowly deteriorating. Step government to intend to take in this regard. Speaker sir, हो खरोच एक इतलो बरो स्विमिंग पूल बांदलेलो बट आयज थंय कसलीच फॅसिलिटी ना. आयज मेन म्हणटा ते आमकां फक्त थंयसर पूल अटेंडंट मेळ्ळो, लायफ गार्ड मेळ्ळें, प्लांट ऑपरेटर मेळ्ळो, तो स्विमिंग पूल मेंटेन आयज ते करपाक. सो हांव मागता ऑनरेबल स्पीकर सर नोटेड. येस स्पीकर सर एकूच सांगपाक सर हेजे भितर ना जाल्यार आमी एसोसिएशनान तरी दिवया तो मेंटेन करपाक. ऑनरेबल MLA मडगांवचो डिगंबर एप्लिकेशन सर दिल्लेलें आसा फिट फॉर लायफ. एक एसोसिएशन आसा फिट फॉर लायफ. दे आर रेडी टू मेंटेन दॅट स्विमिंग पूल. श्री कृष्णा सागर. Sir, today day to be remembered is Jayanti of Bal Gangadhar Tilakji, a revolutionary freedom fighter, scholar, author, a true patriot whose legacy continues to inspire us. We have a stadium which is owned by the Director of Sports and Youth Affairs and managed by Sports Authority of Goa. Name of the stadium is Tilak Maidan, named after the visionary fighter of our Bharat.
Speaker sir, short naming is just not enough, and we would really want to honor him on this day. We would need to give a full name. Speaker sir, through this I request the Honorable CM to name the stadium as Keshav Bal Gangadhar Tilak Stadium. Let us give him true tributes on his birth anniversary and installation of a lifetime statue of this great player and brief history for the people to know. Speaker sir, Honorable CM इतलेच सांगू सोदता की आज बाल गंगाधर तिलक हांची आज जयंती आसा आणि आम्ही सगळेच जाणां म्हणजे सार्वजनिक गणेश तांणी सुरवात केलो आणि खंयच्या हेतून सुरवात केलो म्हणजे लोकांक एकठांय हाडप आणि इंडिपेंडन्सा खातीर हे करपा खातीर ताणें केल्लो त्या लिडराचें नांव दिवचें अशें हांव ऑनरेबल सीएमाक मागता. नांव आसाच तें मातशें व्हडलें करून दिवचें इतलेंच मागता. स्पीकर सर, आज लोकमान्य बाळ गंगाधर टिळक हांची जयंती हाच्या निमित्त त्यांनी बरो ठराव मांडला. आमी त्या ग्रावंडाक लोक बाळ गंगाधर टिळक हे नांव दिवपाचें हांव म्हज्या डिपार्टमेंटाक इन्स्ट्रक्शन्स दिता आणि ताच्याच हातूंतल्यान स्वराज्य हा माझा जन्मसिद्ध हक्क आहे आणि तो मी मिळवणारच हो त्यांचो एक जी ती मंत्र आशिल्लो तेजी घोषणा नंतर ती भारतीय स्वातंत्र्याची घोषणा जाली. खरोखरच आज त्यांनी मुद्दामून लोकमान्य बाळ गंगाधर टिळक हांकां याद केल्याच्या बद्दल हांव बाबदाजी साळकर हांचें खूब खूब अभिनंदन करता. Attention of the House is drawn on towards the difficulty being faced by commuters at the Dargal signal on the national highway near Donkhamba. At present, the waiting time at the traffic signal is as long as 2 minutes. This extends wait cause unnecessary traffic congestion, fuel wastage, and frustration among daily commuters and transport vehicles. In light of this, I urge the Honorable Minister to address the issue at the earliest and take corrective measures of reducing the waiting time. Because of the सिग्नल हा तो चलना एकदा बंद पडटा ते पुलीस सुद्धा वाजयतात थंयसर हँडल आणि हायवे एकदा 3 मिनटां सुद्धा उरतात. सो त्याचे मातशें नोट करपाचें. विजय सरदेसाय. Because fear and anxiety in the minds of young Goans, especially from the economically backward communities, of being cheated in the name of taxi permits or rent-a-car permits. Because sir, मातशें एक्सप्लेन करपाक म्हणल्यार रेंट कार म्हणून सरकारान पयर डिसिजन घेतला की आनी रेंट कार आसच्यो ना म्हणून. ताजे पयलीं माननीय मंत्री बाबूश मनसरादान म्हणिल्लें की सगळे प्रॉब्लेम जाता ते रेंट कारा खातीर जाता म्हणून. खरें आसतलें, रेंट कारा खातीर एक्सिडेंट जाता, हें जाता तें जाता. पूण आतां गव्हर्मेंटान कितें केलां, गव्हर्मेंटान एजन्सी अपॉयंट केल्या. म्हणल्यार सरकाराचे कामाचे सरकार रेंट कार परमीट दिना, सरकार एक एजन्सीक दिता आनी एजन्सी लोकांक दिता. आतां हे एजंटांनी कोट्यांनी रुपया घेतिल्ले आहा. स्पीकर सर, म्हज्या मतदारसंघात 200 लोकां कडच्यान पयशे घेतले, 1 लाख रुपया अशे भरमसाट पयशे घेतले. आनी ते म्हणटात आतां रेंट कार गव्हर्मेंटान बॅन केले, पयशे मागूंक गेले जाल्यार म्हणटा मंत्र्याचे पीए कडेन पयशे दिले म्हणून. हे क्लियर कट हांव सांगता. हे म्हजे म्हऱ्यान लोक येवन पब्लीक आउटरीच प्रोग्रामाक म्हाका कंप्लेन केल्ली आहा की पयशे घेतल्या एजंटान, एक एजन्सीक जी तुमी गव्हर्मेंटान दिल्या, लोकां कडच्यान पयशे घेतल्या, मागूंक गेले जाल्यार ते सांगतात मंत्र्याचे पीए कडेन आमी पयशे दिल्या. हे सायडीन तुम्ही डिसिजन घेतला की रेंट कार. आता म्हाका हाचेर क्लॅरिफिकेशन जाय. स्पीकर सर, हाचेर प्रश्न आसलो रिजनलाचो, रिजनलान प्रश्न घेवंक ना. नेक्स्ट टायम हाचे प्रश्न डिसअलाव कर. मेन इम्पॉर्टंट प्रश्न आहा ते प्रश्नूच काडटा, ते फिक्स जातात. असले फिक्स जावन फायदो ना. इश्यू डिस्कस जावपा जाय. जे तो पळय सांगता ताका सारकी खबर ना. जे आमी खूब पयलीं आमी बंद केल्ले हे न्यू परमीट दिवपाचे आनी रेंट कार. आमकां मागीर कळ्ळें डिपार्टमेंटान थोडे लोक ते फ्रँचायजी म्हूण करून दितात. अरे आय एम ऑन माय लेग्स. आमी इमिडिएटली बंद केले. आमचे नोंदणी हाडला तेन्ना मान्य मुख्यमंत्र्याकूय खबर आसा. आमी रेंट कार फ्रँचायजी सगळे बंद केला. तो पळय आरोप करता ते सारखे न्हू. आरोप कोणाच्यानूय करपाक जाल्ले कितें एक्शन घेता. बसून घ्या. उत्तर कितें कंपनी ती फ्रँचायझी म्हणजे कितें? व्हॉट इज फ्रँचायझी ऑफ द गव्हर्नमेंट? मेन्शन केलं जाता. म्हाका मातशें मुख्यमंत्र्यान क्लॅरिफाय करून दी. फ्रँचायझी म्हणजे कितें ते? स्पीकर सर,
एक म्हणजे तो जे सांगता पळय न्ही कोणा कडल्यान रिटर्न कंप्लेन तेणी दिवंक लावची आनी जेन्ना एक्चुअली पयलीं 4 जाणांक लायसन्स दिल्ली रेंट अ कार दिवपा खातीर 2018 कित्याक दिवप ऐक म्हणजे 2018 कितें तरी डिसिजन जाला फ्रँचायझी दिवची म्हणून म्हणजे तेंच्यांनी फुडें दिवपाचें दॅट इज अ रॉंग डिसिजन हांव सरळ सांगता 2018 जाल्लें कारण डायरेक्ट अशा पद्दतीन फ्रँचायझी काडून तुमी फुडें आनी तांकां लायसन्स गव्हर्नमेंटाचे ऑफिसर कित्याक काम करता हे जावपाकूच शकना हांवें खरें म्हणजे रेंट अ कार जेन्ना बंद करूंक लायली ताज्या उपरांत हांवें जेन्ना इन्क्वायरी करून म्हाका कळ्ळें तेन्ना ही फ्रँचायझी तोय प्रकार हांवें बंद करूंक लायलो आनी आतां कंप्लिटली आमी रेंट अ कार हो प्रकार पूर्ण बंद केला रेंट अ कार जवळपास हे कितें करतात त्यांच्या कडेन स्वताच्यो पार्किंग ना ह्यो पब्लीक रोडाचेर पार्किंग करतात आनी वयल्यान जाल्यार रेंट अ काराचे जे आपल्यो प्रायवेट कारूय दिवपाक लागलेल्यो आसा 250 जाणांच्यो कार पुलिसांनी सीज केल्यो ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंटा कडेन दिल्या तांची लायसनां सुद्दां कॅन्सल कर म्हणून कारण अशा पद्दतीन तेंच्यांनी म्हणजे इल्लिगल बिझनेस चलोवप हितून करून जीएसटी बुडयता ते आनी सरकाराक रेव्हेन्यू येवपाचो ह्या लोकांचे कितें तोय बी बुडयतात जर कोणी अशा पद्दतीन जो सांगता त्या प्रमाणे जर कोणी पयशे दिल्ले आसत आपल्याक ती लायसन बीन दी म्हणून तांच्यांनी कंप्लेनी दिवच्यो हांव इन्क्वायरी करपाक लायता आनी तांचे पयशे कोणी कितें घेतला पळय तेजी डिटेलान इन्क्वायरी करता श्री विनेश बोरकर. Speaker sir, Speaker sir, attention of the House is drawn that recently in Agasam and Goavelia, around 60% of farmland along the highway was submerged in blackish fluid-smelling water, suspected to be sewage and other chemicals. The fields are now polluted, and water tested by Goa State Pollution Control Board confirmed E. coli contamination. As a result, farmers are now afraid to resume cultivation, fearing health risks. I urge the government to investigate the matter and underline the steps the government will take in this regards. Speaker sir, आमची जी शेतां आसा थंय E. coli गावल्ले आसा आनी आख्खे ब्लॅकिश वॉटर जाला आनी हेकाच लागून आमी एग्रीकल्चर मिनिस्टरा कडेन डिमांड करता की तांकां जी शेतां रोवपाक मेळना तांकां कंपन्सेशन कितें तरी ग्रांट करचें. दुसरें जो हेल्थ डिपार्टमेंट आसा द गोवा पब्लीक हेल्थ एक्ट 3 हेच्या अंडर सेक्शन 4 आसा हेल्थ ऑफिसरान तेजी इन्व्हेस्टिगेशन करपाची गरज आसा अजून पर्यंत आमकां तो इन्व्हेस्टिगेशन रिपोर्ट मेळना. स्पीकर आयकपाचें कित्याक व्हेरी रिस्की कित्याक डिजीज जावपाची शक्यता आसा. तशेंच पंचायत सेक्रेटरीन अंडर पंचायत राज एक्ट 110 सेक्शन 10 हेच्या अंतर्गत बसून तेंच्यांनी ऑफेन्सिव्ह म्हटल्यार कितें घडलां कोणें डिस्पोजल केला हेचेर इन्व्हेस्टिगेशन जावंक ना. स्पीकर सर हेका खूब तेंप जालो अजून पर्यंत हें इन्व्हेस्टिगेशन जावंक ना. हांव सीएमा कडेन मागता की गोवा पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाचो रिपोर्ट जो आसा तो घेवन हेचेर इन्व्हेस्टिगेशन जावचें कित्याक आख्खी शेतां जी आसा ती ब्लॅक वॉटर जाला कितें हें आसा तो हें काडपाक जाय. नोटेड. येस श्री क्रूज सिल्वा. Speaker sir, I rise to draw the attention of this August House to the acute shortage of reliable public transport in Vedni constituency, which includes Vedli, Asalna, Salzara and Sanzade area. Despite growing commuters' demand and Goa's commitment to rural connectivity, residents here faces fewer number of bus trips on the Vedli-Marga road with no evening or weekend service, complete lack of last mile connectivity to schools, health center and markets. These deficiencies have immediate and serious impact. Students arrive late or walk long distance, affecting attendance and safety. Patients miss critical medical appointments due to transport gaps. Daily wages workers loses earning when unable to reach workplace on time. I therefore urge the Honorable Minister for Transport to increase the bus frequency in all major routes in Vedli constituency, including weekends. Establish a joint monitoring cell with local panchayat to review service quality and adjust route periodically. Promote action on these measures will restore essential mobility, safeguard livelihood and uphold the dignity of Vedli constituency residents. I request the Minister to furnish a clear implementation timeline at the earliest. Antun Vaz. A big market complex at Kortali, but there is no maintenance of this complex. The whole building gets floated and bird dropping are found everywhere because of faulty design. The vendor and the shopkeepers are not willing to occupy that market. Government office like police outpost, post office, electricity, agriculture, WRD are operating there.
Panchayat cannot afford the maintenance of the huge market complex, requesting the government to please undertake and repair the maintenance of the market complex at Tana Kortali. The maintenance ती करपाची गरज आसा कित्याक हे रिपेर जावन आमचें जे मार्केट इतलो व्हडलो मार्केट आसा तो जे आमच्या पंचायती लागीं आमकां फंड ना. हांव मागता गव्हर्मेंटा लागीं जाता तितले बेगीन हे मेंटेनन्स करचें कित्याक हो वायट एलिफंट जाल्लो आसा कोर्ताली मार्केट कॉम्प्लेक्स. तुमी ती मार्केट कॉम्प्लेक्स आमी पळोवपाक गेले ते मागीर तेंच्यांनी भाडे पे करपाचें मरे पंचायतीच्या अंडर बांदून दिला तो आनी कसो वायट एलिफंट सर वायट एलिफंट तो आखो मार्केट हें जालो तर आखो बर्ड येवन आखो तिका शेटर आख्खी सारकी डॅमेज जाले आसा त्या पयलीं कोण आसलो तेणी सारको बांदून घेवंक ना तो पळय ताका वयर नेट घालचें पडटलें चडांत चड. गव्हर्मेंट कंटिन्यू प्रोसेस हो आतां पयलो केल्लो पूण आतां आमकां तो एटलिस्ट तर आमकां तो रिपेर करून दिवपाक जाय. आतां लायता PWDक सांगता मातशें प्लीज सर. सांगता. थँक्यू सर. श्री अटर्नी कोस्ता. Speaker, sir, attention of the House is drawn on the difficulties faced by the general public due to non-availability of direct bus service to the South Goa District Hospital in Margao. At present, passengers are forced to disembark at the Margao KTC bus stand and walk all the way to the hospital. I urge the government to make special provision for a dedicated bus service from KTC bus stand to the South Goa District Hospital to ease public inconvenience. Speaker, sir, last time I have point card on Honorable Minister and म्हाका assurance दिल्ले. Speaker, sir, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल येता कोण लोक बरो व्हडना ते लोक येता आनी 1 किलोमिटर चलोन भुरग्यांक घेवन जाणटेली बीन ती चलोन बाबा थिंगसोन येता म्हाका मुगे हॉटेलां म्हाका सदां दिसती पडटा. आय अर्ज द चीफ मिनिस्टर एंड द मिनिस्टर ट्रांसपोर्ट एक आज बिफोर द सेशन एंड्स एक 2 बसो शटल सर्वीस फ्रॉम KTC बस स्टँड टू द डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलाक घाली नाल्यार तुमी सकाळीं चोय थिंगा लोकांक कसले हाल जाताय ते पासांक उदकांत तुगे मुखार आखे उदक बोलो पुलसा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटला मुखार पार्किंग ना गाडयो येवपा ना. सो प्लीज गिव मी एन एश्योरन्स बिफोर द असेंब्ली सेशन गेट्स ओवर 2 शटल सर्वीस घाल फ्रॉम KTC बस स्टँड टू द डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल. बस ना तू सांगाय बात सरकार समोर तर लोकां समाज करून त्रास करतालो फायकी द्या हॉस्पिटल बांदला तितून मागीर बेड ना ते गोष्ट वेगळी जमनी न्हिदताय बट इन बारीक समाजा लोकांक बारीक लोकांक तुम तर हे सर्वीस दिनाय KTC चुकून चलो येवपा पडटा. आय वॉन्ट एश्योरन्स. स्पीकर सर गेल ते असेंब्ली म्हाका दित म्हणलें अजून गेला ते करो जालें लास्ट मॉन्सून सेशन आयट सेड चीफ मिनिस्टर मातशें सांग तुम हॉस्पिटल बांदला 1 किलोमिटर चलोन येवपा पडटा लोकांक गरीब लोक येता श्रीमंत लोक येना थिंगा एक बस सर्वीस दी थिंगा फ्रॉम KTC बस स्टँड टू डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल उदक बोला रस्त्यार भितर स्वता दिनभर उदकां भितर वचोन पडटा. गोवा डिस्ट्रिक्ट लास्ट असेंब्ली सेशन यू हॅड प्रॉमिस्ड मी साउथ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बिफोर द असेंब्ली सेशन गेट्स ओवर make arrangement for 2 shuttle service from KTC bus stand to the district hospital. Loka chole ba you give me assurance on the because last monsoon session you said you will provide. Ajun kelna. Utkanlan give me assurance before the session gets over. You 2 shuttle service galmar bar केलो एक up and down एक तिन्या सोडली एक न्या सोडली. हांव आतां कदंबा कडेन डिस्कस करता आनी केन्नाच्यान सुरू करूंक शकतले पळय न्हू ते तुका हांव केन्ना म्हळ्यार गेल ते वर्सा सांगलो तुवें 2 बसो नाय स्पीकर सर 15 दिसा भाडे हांव फारीक होता तुका जायना जाल्यार सरकाराक सांग जायना म्हूण लास्ट इयर यू हॅड प्रॉमिस्ड मी लास्ट आयक तो मडगांव नवीन बस स्टँडा उपरा वयल्यान जुन्या बस स्टँडाचेर बसीस कंटिन्युअसली चालू आसता कंटिन्युअस चालू आहा खंय सोनू ओल्ड बस ना ना तू मुगे बस स्टँड टू द साउथ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल 2 शटल सर्वीस आयक ज्यो वता पळय न्ही बसी मेन बस स्टँडा वयल्यान ज्यो इंटरनल वचपी बसी सगळ्यो त्याच रुटा वयल्यान वयता थिंग राव नाय त्या बस स्टॉप राव नाय थिंगा आनी तो बस पणजेचो कंपल्सरी बस स्टॉप म्हणून डिक्लेअर करता तो डिक्लेअर कर डिक्लेअर कर बट बिफोर द असेंब्ली सर बिफोर द असेंब्ली थँक्यू रेमेन शेट बस स्टॉप केला जाल ना. Because attention of the House is drawn as regards to the steps taken by government to recover excess amount from the beneficiaries, especially widows, who had drawn both Griha Aadhar and Dayanand Samajik Suraksha Yojana after their child attained 18 years and faced the hardship due to compelling circumstances in making payment of the excess amount. The steps government monitor the ages of children so that excess amount is not credited.
स्पीकर सर, विशय जो आसा तो मागीर आमच्या गोरगरीब लोकांक जेन्ना गृहआधार आनी दयानंद सामाजीक सुरक्षा योजनेचे जेन्ना पयशे एक्सेस पावता तेन्ना ते परत करपाक लागून खूब त्रास जाता. तेन्ना गव्हर्मेंटान स्टेप्स घेवपाक जाय स्पीकर सर की भुरग्यांचे एज 18 वर्सां क्रॉस जाले काय एक स्कीम आहा ती बंद करपाक जाय जेणे करून हे हार्डशीप जी पडटा लोकांक गरीब लोकांक परत रीपे करपाचें हें जावपाक जायना. आनी स्पीकर सर म्हाजी एक मागणी आहा स्पीकर सर की आतां हे जे रिकवर करपाक तांकां सांगलेलें आसा ते इन लॉट्स ऑर इन इन्स्टॉलमेंट रिपे करचे. Yes, Shri Rajesh Pardesai. Speaker sir, to call the attention of the Honorable Chief Minister, Minister for Public Works, as regards the water storage shortage across Diwar and Milrock Kadambar Plateau, the steps the government has taken in this regards. Speaker sir, आमच्या मतदारसंघात आता लास्ट 3 दीस जाले उदक येना आणि लास्ट हांव आमदार जावन म्हाका दिसता मोर दॅन 3 years जाले. जेन्ना आमी सदांच हो प्रश्न मांडटा, जेन्ना आमी कोणी PWDचे मेन चीफ कोण आसा तेंचे कडेन आमी सांगता बाबा हांगा उदक येना ते कोण केअर घेयना. मुख्यमंत्र्यान सातत्यान हितून लक्ष घालूंक जाय. आमचे कडेन टँक बांदलेले बरे बरे आसा पूण लास्ट टायम आमी हांगा निलेश काब्राल PWD मिनिस्टर आसलेलो तेन्ना सुद्दां हो आमी रेस केल्लो कदंबा प्लेटो जी आमची व्हडली सगळ्यांची व्हडली टँक आसा दिवाळी आसा न्यू बांदलेली हितून आसा व्हडले उदकूच येना. मातशें लक्ष घालचें मुख्यमंत्र्यान प्लीज. थँक्यू. Yes, Shri Praveen Alekar. Because sir, attention of the Honorable Minister of Social Welfare as regard the concern of SC/ST committee about the step of taken by government construct Ambedkar Bhavan in the state. Speaker sir, Bharat Ratna संकल्प बाबासाहेब आंबेडकर हाचे आयज भवन बांदपाक कितलीशींच वर्सां जाली. जे आयज एवरी टायम हांव असेंब्लीन हो पॉयंट काडटा जाल्यार आंबेडकर भवनान हे बांदतले म्हणून सरान प्रॉमिस केल्ले आंबेडकर जयंती दिसा ते अजूनय हेचे कांयच हे ना. कित्याक जे हावसिंग बोर्डान जे आयज सोशल वेलफेअर तेंच्यांनी म्हणटा कितें 3 कोटी तांकां दिल्ले जाल्यार तांकां सगळे पयशे कित्याक पावना आनी कितलो टायम लागतलो. स्पीकर सर, हे आंबेडकर भवन खरें म्हणजे आंबेडकर भवनाची एखादी इतकी कळकळ असली जाल्यार दिसता आंबेडकर जयंतीच्या दिसा हांवें लेटर दिला दिसता तो येवंक जाय आसलो. तो दिसता येवंक ना. ओके, तर कित्याक ते म्हाका खबर ना पण तेंचे ते जागो आनी तेच्या कितें जाला पळय न्ही तें हांव पळयतां 2 ऑक्टोबरा मदले. स्पीकर सर, आउट ऑफ स्टेशन आसला सर. स्पीकर सर, तुका सांगूनच गेलो. They have identified one plot at People's Village. माननीय मुख्यमंत्री, People's Village. Last 4-5 years you have promised. माननीय मुख्यमंत्री, People's Village. आंबेडकर भवना खातीर एक प्लॉट आयडेंटिफाय केल्लो आसा. चार वर्सां जाली. People's Village. माननीय मुख्यमंत्री, फोटो Yes. People's Village. Opposition leader. बसून घ्या. सर, हांवें मेल धाडटा म्हटलेली पयली. आय एम प्लेसिंग ऑन द टेबल ऑफ द हाऊस. मेल ऑलरेडी धाडला आमी. Yes. ताका दितो. People's Village. माननीय मुख्यमंत्री. Sir, I lay on the table of the house the paper shown against my name in today's list of business. Yes. Calling addition, Srimati Divya Rane. Srimati Divya Rane. Yes. Calling attention. घालता मरे. तो कॉपी भेटली रे. Yeah. Yes, start. Speaker sir. Yes. Fear and anxiety in the minds of the people due to the deaths of linemen from electric shocks while on duty.
Speaker sir, regrettably, we have seen that in the last 3. Yeah. Okay, I'll read only that much. Okay. Speaker sir, attention of the House is drawn to regards the tragic death of late Shri Chandru Gaonkar, linesman from Morle, Sattari, and recent deaths of other linesmen due to electric shocks while on duty. The steps the government has taken to conduct a thorough investigation, implement safety protocols, and collaborate with technical experts for sustainable solutions. Speaker sir, we'll take this issue on Friday. Yes, okay. Next, calling attention, Shri Vijay Sardesai and Viresh Borkar. Friday. Attention of the House is drawn as regards the concern of poor people and marginalized Goan families. पहिल्याचे आन्सर केलं तर Friday postpone केलं. फ्रायडे पोस्टपोन केला. अच्छा. तेच म्हटलं मी. Attention of the House is drawn as regards the concern of poor people and marginalized Goan families who, due to the recent High Court order on illegal construction, now face sudden homelessness and distress without rehabilitation or due consideration of their circumstances. The steps the government has taken in this matter. Speaker sir, हे मॅटर सबज्युडियस आसा, बट तरी सुद्दां आमी हाजेर नवीन कायदो करपाचे आसा आनी तो आमी जेन्ना बील हाडटले तेद्या वेळार हेका डिस्कशना खातीर हांव इनफ सफिशियंट वेळ दिता. सगळ्या जाणांनी डिस्कशनूय करचें हेजेर आनी तें बील मागीर पास करचें. त्या खातीर आत्ताच्या घडीक आमी जेन्ना बील हाडटले तेन्ना तुमी हेजेर रिप्लाय दिता ओ कितें करता पोस्टपोन करता ना, आमी पोस्टपोन करिना. हांव फक्त हेजेर उत्तर दिता आसतना इतकेंच सांगता की तेका नवीन जेन्ना कायदो हाडपाचो आसा तेन्ना तुका डिस्कशनाक सफिशियंट वेळूय मेळटलो. तेद्या वेळार डिस्कशन करपाक जाता. कॉलिंग एटेन्शन कशें आसा आमकांय सगळ्यांक खबर आसा एट प्रेझेंट प्रॉब्लेम कितें जाला आनी मॅटर सबज्युडियस आसा. तेका 6 वीक दिल्ले आसा. तेका लागून सांगलें जर आमी नवे बील हाडटा ह्या विशयाचेर तेद्या वेळार डिस्कशन करुयात. Because I am okay with it. पूण एकूच इशू असो आहा की बील हाडटा ह्या सेशनाक बिफोर दॅट 6 वीक पिरियड कित्याक फियर एंड एंग्जायटी कितें आहा 6 विकां खातीर आहा. एकूच सांगपाक म्हणल्यार कितें की असोच इशू कोलवा इगर्जेचो आयिल्लो. कोलवा इगर्ज 25 मिटरान मदीं आहली. सो हांव जेन्ना मंत्री आशिल्लो तेन्ना आमी एक डिसिजन घेतलें, एक एडमिनिस्ट्रेटीव ऑर्डर घेवन इगर्जेचे फुडें 15 मिटर केलें बिकॉज इट्स अ हेरिटेज स्ट्रक्चर ऑफ 400 years. हें आमी रिजन दिलें टावन प्लॅनिंग बोर्डान आनी वी रिड्यूस द MDR देर. सो एडमिनिस्ट्रेटीव ऑर्डर्स कॅन बी युज्ड टू मेक चेंजीस इन द RP. आतां RP जर नवो करता तूं जाल्यार दुसरें आहा. पूण आय डोंट थिंक यू आर इन अ पोजिशन टू मेक अ न्यू RP. तुमी यू आर सो मच इन द कोर्ट. हाजेर जर तूं कोर्ट म्हणटा तूं ताजेर सुप्रीम कोर्ट हांगा थंय खूब कडेन घुसपला. सो तें जातलें अशें म्हाका दिसना आनी आय हॅव नो होप्स ऑन दॅट. पूण एटलिस्ट यू वील हॅव टू डू समथींग. खूब जाणांचें अशें एक सजेशन येता की RP केल्ली कित्याक, ही RP स्क्रॅप करची म्हणून. एक पॉलिटिकल पार्टीन हें आपले व्यू दिला आनी दिगंबर कामतीन RP नोटिफाय केली, विजय सरदेशान ऑपरेशनलायज केली आनी BJP ती आतां घेवन फुडें वता. सो हें सगळें RP खातीर जालां अशें एक थोड्यांचें मत आहा. सो आतां RP काय हांव चड उलयना, हांव सोंपयता. RP काय स्क्रॅप करूंक मेळना. एक कायदो असो म्हणटा की जे दिसा RP नोटिफाय जाता त्या दिसाच्यान RP ऑपरेशनलायज जाता. 12 ते 17 मेरेन जेन्ना पर्रीकारान हें आनी तें कंपॅरिजन करून कमीचे कमी ते आमी आपूण एलाव करतलो म्हणिल्लें थ्रू एन एडमिनिस्ट्रेटीव ऑर्डर legally was not tenable because when an RP is notified, Mr. Digambar Kamath can lay emphasis on this. When an RP is notified, it becomes operational immediately. That is the law. So therefore, to kortolo jara novo RP korcho padlo, or you will have to bring an administrative order like that time and stop it, which I have done in the case of Kolwa. सभागृहाचे कामकाज रेज करू द्या पण झालंय त्यांना रेज कर मरे. बिल हाडटलो पळय न्ही तेन्ना तूं कन्सर्न सगळे रेज कर. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात, फकत राजकीय न्हय, सामाजिक सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात, तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढटात गोंया खातीर, आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही,
गोमंतक टीव्ही